सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की. परमपूज्य गुरुवर्यालय आपण घेवन आयचो सभा कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक एक वेदघोष करून प्रारंभ करता म्हणून सांगून हांव आशिल्ले वैदिक वर्गा लागीं मागून घेता. हरिः ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न दार्क्षो अरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समितीचे ट्रेजरर रविशंकर प्रभू मामान आणि सुदेश पै मामान दैकोर मुखार येवन स्वाम्यांक पादपूज करता म्हणून सांगून निमगून घेता.
हार हार हाडून अग्र हाडून बैल बैल हार हाडून अग्र हाडून हार बाहेर दे ರೇಣುಕಾ ಕಾಮಕನ್ಯಾ ಉತ್ತರಕೊಡು ಹಾಂ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೆ ಮೂಡ गांवचे परगांवचे मस्त इन्स्टिट्यूशनांचे अध्यक्ष शाखा मठा अध्यक्ष तशींची बेंगलोर गांवचे विविध संघ संस्थेचे पदाधिकारी येयले स दैकोरनु तांणी मुखार येवन हार अर्पण कोरका चेन्नई काशी मठ श्री सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठान GSB वेलफेयर असोसिएशन गौड सारस्वत समाज बसवनगुडी कोटा श्री काशी मठ श्री वेंकटेश भजना मंडली GSB परिवार गौड सारस्वत सेवक समाज JSS चैरिटेबल फाउंडेशन GSB समाज पीण्या दासरहಳ್ಳಿ श्री रामचंद्र टेंपल सौड़ा GSB स्पोर्ट्स एसोसिएशन GSB नागरभावी श्रीनिवास कल्याण मंडप ट्रस्ट श्री वेंकटरमण टेंपल मैंगलोर वेंकटरमण टेंपल सोमेश्वर वाल्केश्वर श्री काशी मठ GSB सेवा मंडल सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान GSS क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी GSB समाज हैदराबाद आज एक होड दिवस उपेंद्र स्वाम्याल पुण्यतिथी आराधना परमपूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान हांगा प्रातिश्ठ केलें तसलें हे पार्थसारथी देवालय दिव्य सन्निधींतू आमगेले संयमीन तीर्थ स्वाम्यान हे शोभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास व्रत कोरून आज आमकां सगळ्यांकय प्रितीन आशीर्वाद केलेलो आसा हे शुभ संदर्भारी हांगा चातुर्मास आतां मुग्धता आयलो स्वाम्यान हे गांवांत दाखून विंगड गांवांक तांगेले मोक्काम वच्चे समय लागी येयलो चातुर्मासाक प्रितीन सर्व समाज बांधवान सेवा केलेले आसा तशींची स्वाम्यान चातुर्मास व्रताचे आमकां सर्वांकय अनुग्रह कोरका तशी ह्या सभा कार्यक्रम दवरलेलो आसा असले एक शुभ संदर्भारी सन्निधानांक सगळे बेंटे तर्फेन हे समारंभाक प्रितीन स्वागत कोरका म्हूण सांगून आमगेले अध्यक्ष दयानंद पै मम्मलेगी निमगून घेता तशींची प्रास्ताविक दयावन दोन उत्तर उलोवका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. हॅलो आमगेले स्थानदेव भगवान पार्थसारथी देवालयाक प्रार्थना करता आमगेले काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यास रघुपती नरसिंह देवालयाक प्रार्थना करता आमगेले परम पूजनीय वृंदावनस्थ गुरुवर्य श्रीमद श्री 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 सुधींद्र तीर्थ स्वामीले वृंदावनाक अंगादोन प्रणाम करता तशेंच आज आमगेले दराक विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले काशी मठाधीश परम पूजनीय
श्रीमद श्री 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 संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले दिव्य चरणारी साष्टांग प्रणाम करून हांव स्वाम्याले अप्पण घेवन दोन उतर उरलो कमणस आज हांगा आशिल्ले बेंगलोर काशीमठ वेवस्थापन समितीचे सर्व सदस्यां तर्फीन तशीच हांगाचे सगळेची समाजाचे बेंगलोर काशीमठा समाजाचे सर्व समाज बांधवाल तर्फीन तशीच हांगाचे वैदिक वृंदाल तर्फीन आनी हांगा आज नारायण सांगल्या म्हणकीची हांगा मस्त जाणां परगांव दोन आयिल्ले आसाची ताजे परगांव दोन आयिल्ले पर राज्य दोन आयिल्ले आसाची तांगेले तांणी पदाधिकारी आसाची केलो मंदिराचे मुक्तेश्वर जावन आसाची तांकां पुराय जाणां हांगा आयिल्ले आसात तांगेले तर्फीन आनी त्या मानाय आतां एक विशेष म्हळ्यार आज खंयचे यूथ ऑफ GSB तांगेले टेलिकास्टिंगा प्रकार देश विदेशांतूय मस्त हे कार्यक्रम पळयता आसाची त्या वीक्षक वृंदाल तांगेले तर्फीन स्वाम्याक पुराय जाणां तर्फीन पुराय समाज बांधव तर्फीन स्वाम्याक भव्य स्वागत सांगूक म्हाका भारी खुशी जाता आसा आयचे महासभे एक विशेष महासभे इता म्हळ्यार ह्या समारोप समारंभ म्हणटाची आमी इंग्लिशांनी कन्क्लुडिंग सेशन म्हणटाची इता म्हळ्यार चातून आज भारी भव्य रितीन जाल्लो हांगा 4 म्हयने आशिल्ले आमकां आमगेले भाग्य आसा म्हळ्यार आमकां 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो चड मेळ्ळा अधिक मास जालें ती आमी खंयची काल पुण्य केल्ले मनीस म्हण लागता आमी समाज बांधव पुराय आमकां 5 म्हयन्याचे 127 दिवसाचे वास्तवीक स्वामाने आमकां हांगा मेळ्ळां आता 19 तारीख 25/11 स्वामी म्हळ्यार आनी केवल 6 दिवस भितर स्वामी हांगा धरून चेन्नई मुक्कामाक वताची म्हणटना हांगा पयलीं दिग्विजय जाताची जनाले मूड बदल जाला तेन्नाय कसं म्हळ्यार फुडें बारे हांसून गंमत आशिल्ली म्हळ्यार स्वामी आमगेले उठ आसताची म्हणाले आतां पळय दिग्विजय जाताची पुराय जाणांक बेजार कसं म्हळ्यार स्वामीनी ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी हांगा सोण आमकां पुराय सोण वता म्हणलें भावान आमकां येता आसा तें एक हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आगमन निर्गमन तें प्रकृतीचे एक नियम म्हणून सांगता ते कोणीय कसलेय करूं जायना ते आगमन जाल्लें निर्गमन जावूकाची म्हणटना ते प्रकृती नियम म्हूण लेखून आमी हें करता येता म्हळ्यार कशें आतां हांगा स्वाम्यान येतना आमी भारी कातुरार हांगा वेट करून खुशेर आशिल्ले की तशीच आमी लेखूक आनी कडेन मद्रास चेन्नई वता हांगा धरून थंयची जैन तशी राखून बसल्याची केन्ना थंय स्वामी येताची केन्ना थंय वैभवार तांकां स्वागत करचें वैभवार कार्यक्रम करचें म्हूण थंय जैन वेट करता म्हणटना आमी स्वार्थी जावचें ना जें आमकां मेळ्ळेलें इतली 127 दिवस आमकां स्वाम्यान मेळ्ळेलें तें परम भाग्य म्हणून हांव लागता म्हणटना आमी बेजार करूं नजे म्हणून आनी कशें म्हळ्यार आतां हांव सांगलां म्हणकेची आतां चातुर्मास प्रत्येक जनाल तोंडार आजी आमकां एक 8-10 जनाले दनपार पुजा येयली तवळी आतां प्रत्येक जनाले हिस्टॉरीक चातुर्मास हो हिस्टॉरीक चातुर्मास हो येदूल न भूतो म्हूण तांणी सांगताची न भविष्यते म्हण सांगना हांव न भविष्यते आमगेले काय चांग करून जावच्या नज्ज म्हळ्यार ना जावच्या पुरो कस्ताच्या पुरो जावच्या पुरो जाल्यार ती न भूत म्हळ्यार खंडिताची येदोल तर असेल चातुर्मास खंय जायना आनी कसं म्हळ्यार ह्या चातुर्मासांनी आमकां स्वाम्या निमती आमकां एक व्हडलो लेसन मेळ्ळां प्रत्येक समाज बांधवाक आमगे BK सदस्याक आनी हांगाचे पुराय सर्व जनांक भारी चांगली पाठ मेळ्ळा येता म्हळ्यार कशें मॉडेल चातुर्मास कोरका म्हळ्ळें स्वाम्यान आमकां दाखोवन दिला चातुर्मास जाता प्रति वर्ष जाता कंक जाता हांगा तेची 1993 जाल्ला त्या टायमार म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो फस्ट हांगा दिग्विजयाचे चेअरमॅन जावन कमिटी चेअरमॅन जावन ते भारी छंद तो दिग्विजय ताजे फुडें खंय जायना म्हणके करून दाखयले ते म्हाका अवकाश मेळ्ळो आसता ताजे नंतर 2003 हांव BKVचा प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो 93 हांव प्रेसिडेंट न्हय आशिल्लो हांव सादारण 97-98 म्हाका हांगा BKVचा प्रेसिडेंट जावन आज सादारण लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट म्हणून सांगता सगळे आमगेले भारत देशाक प्रत्येक समाजात पडल्यार 27-28 वर्स प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले कोणी नाच म्हूण लागता हांव ते म्हाका अवकाश मेळ्ळा ते अवकाश मेळ्ळा त्या मान्य म्हाका कसं की स्वाम्याले अनुग्रह आनी देवाले एक दय म्हण लागता म्हाका समाजाचे संस्थानाचे स्वाम्याले सेव करूंक सुदीन तीर्थ स्वाम्याले हो आमगेले
परमपूजनीय संयमी स्वाम्याले सेव करूंक संतानाचे म्हाका मेळ्ळे तितले अवकाश बदल पण मेळ्ळी म्हण लागता तितले अवकाश म्हाका मेळ्ळा ते म्हगेल पुण्य म्हण लागता म्हगेल भावंग आजी तव येवन बसला म्हगेल लोटूची इता म्हळ्यार आमी प्रत्येक तुम्ही पळयताची दयानंद पै खंयच की सतीश पै नांव थंय आसा खंडिताची इता म्हळ्यार आमी पुराजनाला सांगचे आसा भारी प्रौढ सांगचे आसा कशें म्हळ्यार आमगेले 2 देह जाली मन एकची इता म्हळ्यार तें मन एक आशिल्लें तें आमकां इतलें सेव करूं साध्य जालें ना इता म्हळ्यार कसले सेव करतना एक ऑब्जेक्शन ना एक उल्लोचना कसले करता कसले हें करता म्हळ्यार नाशिल्लें ताजें आनी करूं चांग हें जालें आतां आमकां स्वाम्याक आनी काशीमठ बेंगलोराक भारी एक व्हड बांधव्य आसा मच्छनाथ तुमकां गोतशे आज खंय ना म्हूण गोतना इता म्हळ्यार स्वामी हांगा सुळेक तांणी अंबल मेळून तूं तांगेलें विद्याभ्यास तांगेलें अंबल मेळून अशें तदनंतर हरिद्वारांत तूं गेल्लें हरिद्वारांत तूं थंय एक्स्ट्रीम वेदर थंय आशिल्ली ती थंय जाय म्हणून मुंबय वालकेश्वरांत तूं थंय विद्याभ्यास हें केलें खरें आमगे सुदीन तीर्थ स्वाम्याले दिव्य दृश्टी दी तांकां कशें मनाक गेल्लें बेंगलुरूचे एक आयडियल प्लेस विद्याभ्यासाक म्हणून सुदीन तीर्थ स्वाम्यान आमगेले तेन्ना शिश्य स्वामी जावन आशिल्ले ताणें बेंगलोर आयिल्ले बेंगलोर तेव्हा आमगेले पुण्य म्हणून हांव सांगता 3 वर्सां तांणी कंटिन्युअस हांगा विद्याभ्यास इता म्हळ्यार बेंगलोर कसं म्हळ्यार एक म्हळ्यार हव्या विशयान तूं उलोचना कोणें एक्स्ट्रीम शाक ना एक्स्ट्रीम शी ना मॉडरेटर आनी विद्याभ्यास हांगा आशिल्ले तितले अवकाश बरें खंय मेळनाशिल्ले इता हांगा उत्तरादी मठ आसा हांगा मस्जिदाले मठ आसा थंय व्हडले विद्वांस शिकिल्ले व्हडले पारंगत जाल्ले विद्येन तूं तांतूय संसद आनी विद्येन भारी परिणीत आशिल्ले तांगेले अंडर स्वाम्याक शिकूंक मेळिल्ले अवकाश भारी एक व्हड केन्नाय आमी सांगताची बायोलॉजिकल मदर गिव्स बर्थ टू द चायल्ड बट द इन्स्टिट्यूशन वेर यू स्टडी दॅट गिव्स यू लायफ म्हणटाची तें बद खरें तें तेन्ना म्हणटा हांव तूं जन्म दिता जाल्यार शिकवणेचें खंय शिकवण करता की आमी त्या इन्स्टिट्यूशनान आमगेले आमकां लायफ दिता आमी सगळीं फ्युचर कशी म्हणून आजी स्वाम्याक हांगा विद्या मेळ्ळ्या हांगा टिचर्सां निमती भारी सांगाजेरी तांगेली सगळींची जिवनाची एक हांगा परिवर्तन जालें विद्ये निमती म्हणून त्या व्हड समायले आशिर्वादारी तांणी भारी चंद्रित्री मोट्टू व्हड्डो नडयला म्हणटना बेंगलोरांत स्वाम्यालें बांधव्य म्हळ्यार हांगा 3 वर्स विद्य केलेलें इन्स्टिट्यूशन केन्नाय आमी इंग्लिशान सांगताची विद्य केलेली विद्य खंय आमी मेळ्ळा की तें आल्मा मॅटर म्हणटाची आल्मा मॅटर म्हळ्यार इंग्लिशान तूं डिक्शनरी मिनींग सेकंड मदर म्हणून ते सेकंड मदर म्हळ्यार फर्स्ट मदर बायोलॉजिकल मदर सेकंड मदर इज इन्स्टिट्यूशन वेर यू आर स्टडीड म्हणटना हें बेंगलोर काशीमठ स्वाम्यांक आल्मा मॅटरचें इथं म्हळ्यार तेन्ना स्वाम्यान तें कशें केल्यार तें काडूं येना तें म्हयन्यांत केन्नाय आसता कळ्ळें आमी हांगा विद्य घेतिल्ले हांगा मस्त काळ राबिल्ले स्वाम्याक आमकां प्रत्येक वॉलंटियर प्रत्येक मनशालें जाता स्वाम्याक गुर्त आसा नांवार तांकां हें करताचें इथं म्हळ्यार स्वाम्याक हांगा कसलेंय आमी हें करूं जायना आगेले विशय तागेले विशय म्हणून सांगता म्हणून ना प्रत्येक वॉलंटियर कोण वॉलंटियर आसा स्वामी तांगेले जातक सगळे सांगता म्हणटना तें भंय आमगेले पुराय वॉलंटियर्स आसा कळ्ळें इथं म्हळ्यार त्या नमन्याचे एक स्वामी कमांडिंगाचेर आसा आमी केलो म्हटल्यार म्हणटना हांगा हें केलां आतां ह्या फाटी चातुर्मास भारी एक विशेश म्हळ्यार हिस्टॉरीक म्हणटाची म्हाका ल्हान आसतना स्कुलान तूं चरित्र शिकिल्ले मास्टरीन सांगिल्लें भुरगो आसा हिस्टॉरीक म्हणटना तूं चरित्र वाजीत वय जाल्यार तूं ती कशें म्हगेली बरी एक तेदना ल्हान आसतनाची ती कजन म्हाका पळोवन दिसली की ती म्हगेले सांगिल्लें आतां म्हाका कान्ना मारता तूं हिस्ट्री वाजूच न्हय तूं हिस्ट्री कोरता म्हणून खंयचें reading history is no use but you must create history you must make history म्हणून सांगिल्लें तेन्ना आमकां सांगपाक कसं म्हणून कळ्ळी तें जाल्यार आतां म्हाका हे चातुर्मास जाता तेजी स्वाम्याक पळयताची म्हाका ताजी अर्थ आतां करेक्ट जाला कित्याक म्हळ्यार अवर स्वामीजी हॅज क्रिएटेड हिस्ट्री नाव ही क्रिएटेड हिस्ट्री कित्याक म्हळ्यार ऑर्डिनरी हें न्हय तें त्यान
आता आम्हाला सांगलाय म्हाका ट्राय जाल्यार पुरो आमकां पुरो ट्राय जाल्यार मस्तें आसा जर आमकां आज एक लेसन मेळना हांगा खंय म्हणजे एक चातुर्मास कशें जावं का कसं नमुना करता म्हणून आमी फुडें चातुर्मास तांकां केल्ला मस्त त्यार आमगेले नमुना करता आशिल्ले क्रूड मेथड म्हणटा तशें करता आशिल्ले ह्या फावटी कळ्ळें इथं म्हणजे ऑल इन्क्लुसीव चातुर्मास जावं चातुर्मासांत तूं प्रत्येक जाणा इनवॉल्व करता तें ह्या स्वाम्यान केल्लें आमगेले भारी प्रशंसनीय म्हण सांगता कितले आमी चिरवून आसता म्हळ्यार सांगूं जायना इथं म्हणजे तांणी मांताऱ्यांक तशीच यंगस्टर्साक बायल मनशाक दादले मनशाक तशीच यंग चिल्ड्रूंक तशीच सಣ್ಣ चिल्ड्रूंक ते फस्ट इथं म्हणजे आतां पळयता प्रत्येक चातुर्मासा आमगे समाज फंक्शनाक सಣ್ಣ चिल्ड्रू येनाशिल्ले आतां तशें न्हय सಣ್ಣ चिल्ड्रू तांकां ते सानाची चॉकलेट की चॉकलेट की बॉक्स म्हणटा ड्रॉइंग मॅटेरियल तशीच फुग्गो तशीच क्रिकेटवरची बॅग त्या पुराय दिला रे ते आतां आमकां एक लेसन मेळ्ळा आनी मुखार सुनू आमी जर तशी खंयचीय फंक्शन हांगा पुराय मोक्षेश्वर चीफ ट्रस्टी पुराय तांकां जर सांगता प्रत्येक फंक्शनाक स्वाम्यान कॉफी रेट मात स्वाम्यान दिवका म्हाका इथं म्हळ्यार आतां एक चिल्ड्रू एक्टर त्या कोरुकाची ते केल्लें निमतां आजी हांगा चातुर्मासान कितलें लेसन मेळ्ळें ना एक सांगता वता इथं म्हळ्यार प्रत्येक विशय पळयाचे खंयचेय आतां खंयचेय फंक्शनान तुमी लेखून आडंबर केल्ला म्हणून खंयचे फंक्शन हांगा स्वाम्यान केल्लें फंक्शनां आडंबर नाची नाता तूं प्रत्येकान मोरल आसा प्रत्येकान तुजें हांगा प्रेजन आसा हांगा फस्ट स्वामी हांगा 22 जून म्हयन्यांत हांगा आयिल्लेची तेन्ना फस्ट आनी सांगता हांव आमी एक वर्स फुडें हांगा पुरो भावी प्रयत्न करता कसं करून जावका म्हणून करतना आमगेले एक वर्स फुडें आमगेले मिटिंगांत BKVS मिटिंगांत आनी जेन्ना आपयले आमी त्या मिटिंगांत एकच म्हणजे जाग्याचे एक प्रॉब्लेम आशिल्ले ते जागो कसं म्हणजे हांगा जागो पावना इथं म्हळ्यार फुल्ली चातुर्मास पळयला आमी भायर राबल्यार ते पावस आयल्यार जेन्ना राबूं जायना हांगा खंय भोंवल्यार पुराय भितर अवकाश ना आनी जेवणाक एक फावटी 300-400 जाणां वयरी जेवण करूं जायनाशिल्लें म्हणटा मस्त तोंदर आमी कशी ओवरकम करचें म्हणलें कितें आमी मस्त कडेन प्लेस तो दिलो पास म्हळ्यार फुडली चातुर्मास वळरी आमकां हांगाची एच रोडार एक धनी तो म्हगेलो बारी फ्रेंड आशिल्लो कसं नांव तागेलें बालकृष्ण म्हणून ताण कसं म्हणटा वॉलंटरी ताणें ताका जाग दिलो आमकां त्या जाग्यार जेवणाक आमी अरेंज केलें ताजे फुडें आनीक सारस्वत एक बालसी म्हणून ताण एक आमकां आनीक चातुर्मास दिलें म्हणटा ह्या फावटी आमी कोण दिता म्हणून आमी सोदीत आशिल्ले ताज्याक मागीर आलोचना केली त्या आलोचना हांव स्वाम्याक निजावन शिरूर जावन दिता म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन दिलें तातूंत कसं म्हळ्यार आमगेले वॉलंटियर्स तातूंत नारायण शेणी सुधीर मागीर RB आनी पुराय जाण उट्ट करून आमी कसं जाल्यार हांगा एक फ्लोर बांदोवचें नज्जे म्हणून ते एक फ्लोर बांदोवचे खातीर आमी सुरय लेकरे एक मोत सुद्दां 50 लाख रुपया भितर जाता म्हण लेखलें म्हणून स्टार्ट केलें एक आनीक स्वाम्यान एक आमकां प्रचंड दिवन करेल कसं म्हळ्यार एक ट्रेन करचें एक 500 वटूंक तांकां तें पाठशाला तें करूंक स्वाम्यान आमकां करता म्हण आमकां आदेश दिलो तें केलेलें तांगेले खातीर राबचे खातीर म्हणून एक फ्लोर केलें तें एक फ्लोर करतना कसं की धैर्य पुट्ट धैर्य म्हणून सांगता हांव इथं म्हळ्यार आमकां परमिशन ना कसं ना जाल्यार ते आनीक फ्लोर बांदलें आनीक फ्लोर बांदताची 4th फ्लोर एक बांदोवचें आशिल्ली ते 4th फ्लोर तें करतना आमगेलें ते फस्ट जाग्या प्रॉब्लेम हांगा सॉल्व जालें जागा प्रॉब्लेम म्हणून आतां साधारण 800 जन दोन 1000 जाणां एक फावटी जेवणाक बसता इतलें अरेंजमेंट हांगा आसा त्या मानान आमकां हॉल फंक्शन करूंक हॉल मेळ्ळें हांगा आमगेलें चातुर्मासा फंक्शन करूंक हॉल मेळ्ळें हें पुराय कसं म्हळ्यार सोमायलें इथं म्हळ्यार प्रत्येक एक्शनांत हांगा आमी दैवीक देवालय हें आमकां दय आमगेलो रास्त म्हणलें एक साबीत केलें सोमायलें व्हड सोमें आमगेलें सुदीन तीर्थ सोमायलें करून आमगेलो रास्त संयमीन तीर्थ सोमायलें मार्गदर्शन आमगेलो टास्क म्हणून प्रत्येक म्हळ्यार एवरीथींग इज अ मिराकल हांगा जालेलें
आज हांव पुराय सांगता कसं मारे हांव सोमायल्याक मनोय केल्या आजी समारोह जालें ती हांव एक 5 मिनटां स्वाम्यान लिखून वदान कितले उलयता म्हण सो स्वाम्याल परमिशन घेवन हांव उलयता त्या म्हळ्यार कसलेय अगत्यांतले विशय उलयना तें गॅरंटी अगर तसलो विशय उलयता तें हांगा प्रति एक मिराकल जालेलें एक हांगा आमी बिल्डींग बांदयलें बिल्डींग बांदून आमकां यूज जालें आमगेले मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व जालें ताजे नंतर व्हडले एक समस्या शिकता मारी आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्यानाची स्थापन केलेलें वम्मटो आनी सुदीन श्री स्वाम्याले चरण स्पर्श जाल्लेले तशी सेम तीर्थ स्वाम्याले चरण स्पर्श जाल्लेले पवित्र जागो म्हणून एक खंडीत कल्त करला म्हळ्यार हांगा जावचें मिराकल ताका खंय एक अगोचर शक्ती हांगा आसा म्हळेलें एक भावन म्हाका तूं खंडीत आसा आनी तशीच हांगाचे वॉलंटियर्स जरी सांगताची हांगा कसं एक शक्ती आसा ह्या जाग्यार म्हणून हेच्या मागीर सुदीन तीर्थ स्वाम्यान निर्माण केल्लेलें हांगाचे हो मठ टायमान हांगा पार्थसारथी मंदिर एक बांदयलें त्या पार्थसारथी मंदिर तांणी सांगिल्लें स्वाम्यान खंयच भारत देशांत आमगेल्या GSB समुदायांत तूं देवस्थानां पार्थसारथी देवस्थानां खंय ना हें बेंगलोरा मात आसा ज्ञान सगळे जगत ताका ज्ञान दिलो देव तो उलोवची देव तो तुमी मद्याची तें देव दिता म्हणलें स्वाम्यान केन्ना सांगचें आशिल्लें तें तूं खंडीत म्हणलें कित्याक म्हळ्यार मिगेल केस मिगेल भावाल केजान तूं हें 100% करेक्ट म्हणावं लागता हेच म्हणून हांव मागीर हांगा दिलां देवान तशें म्हाका आनी चड रितीन सेव करता म्हणलें भावन येता तें आयलां हेच्या म्हळ्यार तें स्थानांचें एक फोर्स न्हय तेदन एक आमकां एक संकोचाचे संदर्भ आयले कसो म्हळ्यार तें पार्थसारथी देव स्थान भरलट करून बाळालय दवरून ओपास प्रतिश्ठ करचें एक संभव तेन्ना स्वाम्याक आमी भिवन आमकां खंडीत करता स्वामी ओपन ताका हेच्या म्हळ्यार तांगेले गुरून स्थापन केल्लें पार्थसारथी देव तें शिफ्ट करूंक स्वामी उपयस नमले करून जाल्यार आमी स्वामी जाल्यार तितलें कन्विन्स करूंक ट्राय केलें जाल्यार स्वामी कन्विन्स जायनी सुरेख म्हळ्यार तें नाकाची करची नाका म्हळालें तेन्ना मागीर आमी मस्त ताजें एडवांटेज इथं म्हळ्यार आतां पळयता तुमी स्वाम्यान कडेन तांगे दिवे दर्शली कसं की आमी 2-3 फावट निमगितना तांकां स्वाम्यांक कसं की मनां गेल्लें कसं की आमी तांकां आमगेलें म्हण कितें पळय तांकां दिव्य दृश्टी आसता तांकां फ्युचर कशें जाता पळय म्हळ्यार तांकां इंट्युशन तांगेल्या मनांत ना आसता म्हणटना आमकां 3 फावटी वतना स्वाम्यान परमिशन दिलें तें परमिशन दिल्लो ते दिसू आमकां एक जालें संतोश कसो म्हळ्यार लेखा ना संतोश म्हळ्यार तें केलें ती मस्त प्रॉब्लेम हांगा सॉल्व जाता कित्याक म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार हांगा फुडें पार्थसारथीक प्रदक्षिण काडूं जायनाशिल्लें खाली एक दिसा वचून राबून प्रार्थना करूंक हांव वपास म्हाका शेवक आशिल्लें आतां तशें न्हय आतां तें एक मिराकल हांगा जालेलें म्हणटना तें फ्लोर बांदोवचें आमकां अवकाश मेळ्ळें एक मिराकल ताजे नंतर पावसा टायमार कसं करचें म्हणून हांगा यागू हवन पुराय जावपाक आमकां तोच प्लेस येद्राचो त्या येद्रा प्लेसार केल्यार पावस हांगा बेंगलोर एक विशेश कसो म्हळ्यार हांगा ब्रिटीश वेदर म्हणटात आमी 4 सिजन्स एक दीस हांगा आसता हांगा मात बेंगलोरा मेळटा सकाळीं शीं आसता दनपारां वत आसता सांजे थंडी आसता रात्री पावस येता पोल्युशन पुराय आमी रेस्पॉन्सिबल हांव ज्या रिजांगणान तांकां चड हांव रेस्पॉन्सिबल येता म्हणजे हांवें चड बिल्डींग बांदयलां हांगा चड बिजनेस वेंचर हांगा केलां जेनाक एकोमोडेशन दिलां लेआउट करून 1000 कडल्या सायट करून दिलां हांगा त्या म्हणटना म्हळ्यार बेंगलोर आतां ग्लोबल सिटी हिता म्हळ्यार एक 25 वर्स फुडें एक 30-40 वर्स फुडें बेंगलोर एक सान 30 लक्ष जन आशिल्ले हांव बेंगलोर येतना 1971 केवल पॉप्युलेशन 15 लक्ष आशिल्लें ह्या सगळे गांवांत एकल्याक अन्याक कोण म्हूण गोत आशिल्लें कार ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कार तेन्ना कोणाल कार तें वता कोण ताजें प्रत्येक तितलें कळटा आशिल्लें त्या टायमार तें आतां 20-25 वर्सां नंतर सगळे बेंगलोर आतां ग्लोबल सिटी जालां आशिल्ले जन पुराय परदेशाचे पुराय जनाक बेंगलोराचे आमकांय तशें जालां आमचे गेल्याक खंयचेय आतां बेंगलोराक काम मेळ्ळें मात्र तांणी सोयरीक एक चिल्ल्यो उपोवपाची
ಬೆಂಗಳೂರ काम ना ಮಾಡಿದಾರೆ तू कहीं ना ಚೆನ್ನೈ काम दी चल चांग काम असो ನೀವು तक ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅದು ಚಿಲ್ಲಿ ಆಜು ಪೋಯ್ನಜಿ तंक फर्स्ट जाव का बेंगलुरूची म्हणताना त्या बेंगलुरू अट्रॅक्शन असं म्हणाले सांगता त्यांच्या सामान त्या सांगा बांधव्य असं काशीमठ बेंगलुरूचं म्हणाले त्याच्या जेरी त्यामुळे एक हांगा कसं एक अटॅचमेंट असता म्हणताना या पुरा जाल्ले हांगा मिरेकल विशय सांगले ताजना मी एका आका वैरी रूफ बांद हें करचें कारण तगडाचें बांदोवचें म्हूण केलें त्या बांदयले निमताना म्हणजे आज कितकी हवन यज्ञ पुराय जाल्लें भारी स्मूथ आनी पावस आयल्यार काना जेन्ना राब जागो मेळ्ळो तिन्नीच कसं मारी तें देवस्थाना स्वाम्यान ओपल्याचें मंदीर बांदोवचें घेतलें म्हणून हांगाचे देव आमी स्थानपन्न करून बालालय स्थापन केलें टेम्पररी जावन तेन्ना हांगा मंदीर बांदोवचें अशें त्या मंदीर बांद तें एक्चुली आनी एक मिरेकल म्हणल्यार लागता आमी एक ऑर्डिनरी मंदीर एक बांदोवचें म्हणून आयडिया केलेली तें ऑर्डिनरी करतना तें कसं एक स्पर ऑफ द मिनट स्पॉट डिसिजन कसं जालें म्हळ्यार स्वाम्याक निमून स्वाम्यान जायत म्हळें तें शिलेन जे तें मंदीर बांदोवचें म्हण केलें तांतू शिलेन तें केंपू शिले कारण पिंक ग्रेनायट ताजे निमती करता म्हण केलें तें केलेलें तांतो राधा माधव हांव निजावन लेखन आमकां टायम रनिंग आउट ऑफ टायम बिकॉज आमगेले जून स्वाम्यान दिवस लागीं येता केवळ 6 म्हयने आशिल्ले ते 6 म्हयने भितर जाता की ना म्हणलें व्हडलें डावट आशिल्लें आमकां कित्याक म्हणजे शिलेन करचें म्हळ्यार तितलें इजी न्हय तें जाल्यार ते राधा माधव ताका आजी आमी मस्त सगळे समाज आमी ग्रेटफूल आसात ताका आज ताका कित्याक म्हणजे ताण चॅलेंज जावन घेतलें 6 म्हयने भितर पळय मामा कोण दिता म्हणून म्हणालो आमी त्या ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट देवस्थाना बदलाक शिलेचें देवस्थान रावलें आज त्या शिले देवस्थाना कितलें म्हळ्यार चंद म्हळ्यार ते राबून कितलें बसल्यार अर्द घंटा 1 घंटो बसल्यार मनाक शांती मेळटा जनाक त्या माने प्रदक्षिण करचें हें मेळटा हें केवल एक स्वाम्याले दिव्य दृश्टी जाल्लें हें हांगा जाल्लें प्रति एक कार्यक्रम स्वाम्याला पण घेवन स्वाम्यान सम तें चांग तें जनाल उद्दाराक चांग जनाल बरेपण चांग म्हण आमकां परमिशन दितच केलेलें म्हणटना तें तांगेलें केवल मार्गदर्शन रांग इतलें म्हळ्यार काम जाल्लें आतां तातूंत मातसो सक्सेस जाल्ला म्हण जाल्यार एक स्वाम्याल मार्गदर्शना दोनीच कसं मारी हांगाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटकच हांगा मेळ्ळें आतां हेंचे हॉल जाल्यार पळयाचे फुडें कितलें ल्हान हॉल आशिल्लें आतां कितलें व्हड हॉल जाता ताजे नंतर भायर चेर घालून टी व्ही घालून बसू येता तशें नमण्याचें अरेंजमेंट हांगा जालां हांगाचे कार्यक्रम सर कुंभाभिशेक जाल्लें प्रतिष्ठा ऑफ लॉर्ड पार्थसारथी तें स्वाम्या दिव्य वस्तून जाल्लें थंय सुकृतीन तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी आराधन हांगा जाल्लें चातुर्मास व्रत स्वीकार हांव म्हळें तुमकां विसरून वतें 4 म्हयन्या फुडें जाल्लें म्हणटना आज हांव बेश्टे उरगास पुरचे खातीर सांगता आसा जावं तुमकां नवे नवे कार्यक्रम येतना फुडलो कार्यक्रम विसरताची म्हणून हांव तुमकां उरगास करचे खातीर स्वाम्याल परमिशन घेवन हांव सांगता अधिक मास भजन जाल्लें भजना सप्ताह जाल्लें आमगेल खान जेवण हें पुरायजनां लेखलां एक गम्मतेचें कार्यक्रम म्हणून जाल्यार स्वाम्यान तांगे ते दिव्य दृश्टी कितले आसा म्हळ्यार तांकां मात गोत तशी हें गम्मत एक कार्यक्रम न्हय हें एक टिचींग म्हळ्यार आमगेले यंगस्टर्सांक आमगेले चेडूआंक म्हळ्यार आमी मंगळूर हळ्ळी सोण पुराय हांगा येयल्याची आमगेले चेडू बाळांक तें खाण जेवण पुराय विसरलां तांकां कसं जाल्यार बर्गर पिझ्झा तेंच तांकां उडगास ना आमगेलें खाण विसरल्याचें तें खाण उडगास करून दिवचे खातीर स्वाम्यान एक दिव्यदर्शी कितले एक उन्नत मट्टाचें म्हणून तांकां हांतू कळटा तांणी हें पुरायजनां लेखलां एक फूड फेस्टिवल म्हण लेखलां जाल्यार हें फूड फेस्टिवल न्हय हें एक पाठ शिकोवचें आमगेले चेडवांक स्वाम्यान मस्त मुतुवर्जी घेतलां कळ्ळें केरळांतून हळ्ळी तूं हांगा सावथ कॅनडांतून हळ्ळी तूं तांगेले पोरणी खाण कसं तें करचें रिती विधान पुरो आशिल्लें तें हांगा करून जनांक वपास आमकां कळका म्हणून सादारण 140 वेरायटी खाण तेसू डिस्प्ले जालां त्या माने जन साधारण 3 की 4 हजार जन त्या दिवस हांगा त्या फूड फेस्टिवल हांगा आयिल्ल्याची भागतला आमचे खुशी म्हळ्यार आमी लेखनी बेंगलुरू काशीमठांत तितली जेन्ना एक फावटी मेळटाची म्हणून लेखनी हें केवल एक स्वाम्याले गुरुत्वाकर्शना बल आनी हांगाचे कार्यक्रम
तांतू एक एक होगल सुका कदा मारी आमगे वॉलंटियर्स होगल सुका इथं शिस्तुबद्ध जावन जाऊत तशें आमगेले वॉलंटियर्स केला कांय एक अहितकर घटने हे चातुर्मासांतू चातुर्मासांनी अधिक मासांतू कांय जालो ना सान मटण जावं व्हड मटण जावं एक अहितकर घटने जायना तले हांगा चंद्र रिती चातुर्मास जाल्लें पुराय जनांत तें हिस्टॉरीक म्हणचें बदच म्हण लेखता तें रियली आमगे स्वाम्यान एक हिस्ट्रीचे क्रिएट केला म्हणून हांव लेखता तशीच अनेक कसं म्हणजे खाली धार्मिक कार्यक्रम मान नाही सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्याची 2-3 व्हडली नाटक कलाकारांना नाटक प्रदर्शन केलां आनी खंयचे खेळाचे त्यांनी हें केलां हांगा मस्त म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यानंतर भजना कार्यक्रम पुत्त नरसिंहा लिडरशिपार हांगा कितले मनाचे अखंड भजना कार्यक्रम जाला म्हळ्यार सांगूं जायना तांचो एक ते दिंडी नगर भजन आहे ताका दिंडी नगर भजन म्हणटाचे तें केलेलें हांगा पुराय जनां हांगा आमगेले रुटार वच्चे घरवंदाक पुराय बारीक खुशी तांणी म्हळ्यार जन्मांत भजनेचे मेळ पळय न्ही तांणी लेखलें खाली भजन करून नाचून वताचें म्हणून तांकां कळ्ळें भजन हे खंयची रुपारी खंयची डिसिप्लीन वेरी कोरयता म्हणलें आमचे गेले मान नाही बदल जनांक कळ्ळें आनी कसं म्हण हांगा फस्ट चातुर्मास फस्ट मिटिंगांत आमी एक सांगितलें एक आतिथ्य हांगा उणी जावचें नज म्हणून एक निर्धार घेतिल्लो आसा कसलेय जावो कितलेय खर्च जावो आतिथ्य इता म्हळ्यार फस्ट कसं म्हळ्यार जनाक परगांवांतून येयल्ले जन आसता जी आनी परराज्यातून जन हांगा स्वाम्या पळोवची भेट करचो येताची तांकां आतिथ्य बिणी दिनी म्हणून जाल्यार आतिथ्य कसले कुंदू करता जाल्यार तांणी तेंच वचून गांव उलयताची चातुर्मास व्हडले रितीन केल्ले म्हणून पुराय सांगताची जाल्यार आतिथ्य तूं येना म्हणून हांगा कशें म्हळ्यार आतिथ्य हांगा येयल्यांक राबूक जन गेल्यांक राबूक हांव प्रत्येक जनाक नांव सांगना वयता म्हळ्यार प्रत्येक नांव सांगल्यार मातशें नांव सोडून वता त्या नांव सोडून गेल्यार तांकां बेजार जाता मेगेलें नांव सांगा न्ही सांगलां आनेकलें नांव सांगलां मेगेलें नांव सांग ताजे खंयचेय अंत हांव कोणालेंय नांव सांगना देखून क्षेम कराची इतना प्रत्येकान तुमी वॉलंटियर्स हांगा वर्क केलां तांतू हांवें प्रथम म्हाका विसरून गेलें सोमायल्याक हांवें क्षेम मागूका इता म्हळ्यार म्हाका प्रेसिडेंट जावन चातुर्मास चलायशिल्ला जाल्यार म्हाका मस्त कार्यक्रमांत भागवहिसुका म्हाका म्हगेले देहाचे अनानुकूलतेंती करूं जाय न्ही तें म्हाका मस्त बेजार आशिल्लो म्हाका एक निसहायकते म्हणटाची तें फिलींग म्हाका ना येता आशिल्ली त्या म्हळ्यार म्हाका तें करूं जाय न्ही म्हणलें त्या म्हळ्यार 2013 त्या चातुर्मासांत फुल्ल रेस्पॉन्सिबल करून काम केलां जाल्यार एक समाधान म्हळ्यार देवान म्हाका देहाचें अनानुकूल दिल्यार स्वामीनान सांगिल्लें मनशक्ती मात्र खंडावटी दिला हांगा अशें पुराय जनाक चड मनशक्ती देवान म्हाका दिला आतां जाल्यार कसलेंय साधन करूं येता कसलेंय आनी व्हड साधन करूं येता समाजाचें आनी व्हड काम करूं येता म्हणलें तें धैर्य खूब हें जाय न्ही तें देवाक स्वाम्याक हांव केन्नाय आभारी जावन आसा स्वाम्याक केन्नाय हांव क्षम मागता त्या मान्य समाजात जनाला काही जारी मागू काम इथं म्हळ्यार तुमगेलें काम मस्त करूं जाय न्ही तुमकां अर्थ जावच्या पुरो म्हगेले देह स्थिती निमती म्हगेले म्हगे भावालें तशें आमकां हें करूं जाय जाल्यार एक कसं म्हळ्यार देवान शक्ती एक मानसीक शक्ती दितला म्हळ्यार अपार जावन दिला आनीक आर्थीक शक्ती त्यामुळे तशी तें चातुर्मासाचें देवालें सोमायलें अनुग्रह म्हणलें तांवा तें आर्थीक शक्ती मस्त रिती कांय 8-10 वांट्यांनी देवान स्वाम्यान म्हाका आमकां प्राप्त केला आमकां दोगांक तें अर्थ कसो म्हळ्यार आमगे स्वार्था खातीर न्ही तो दुड्डू आमकां अपार समाजाक दिवका समाजाच्या बरेपणा खातीर यूज जावका आनी संस्थानाक यूज जावका म्हळ्यार तें एक इंटेन्शन आशिल्ली ती देव आनीक आमकां चड दिता आसा तें दिल्लें पुराय समाजाक आमी वापस मातशी करताची म्हण हें करता म्हणटना हांव तुमगेल्याक जनाल्याक पुरायल्याक क्षम मागता ताजे नंतर हांगा नवे कार्यक्रम आयकल्यार आमकां तें मात्यांताय वचना आसले कार्यक्रम जावं त्या स्वाम्याक कशी तें तांगेले मनाक दृश्टीक तांगेले मनाक तें आयिल्लें हें कार्यक्रम कोरता म्हणून आमकां डायरेक्शन तें आमकां पाठू हांव आतां स्वाम्याक एक वागदान दिता कशें म्हळ्यार हें आमी हांगा राबयनाची सांगल्या म्हण केची खंयचें कसं व्हॅल्यू म्हणलें हांवें स्वाम्याक
नाही नाही भालो बुद्धी नाही सामान राईट आमकां दिवशाक कॉपी राईट प्रत्येक नव विषय गो इथं म्हळ्यार नव विषय जाले हांव प्रत्येक स्वाम्याल परमिशन घेवका इथं म्हळ्यार आमी मागीर रिपीट करता म्हणून जाल्यार स्वाम्याल आदर्श प्रकाराची आमगे समाजाक बरेपण जावचें जाल्यार मात्र तसल कार्यक्रम आमी हांगा प्रति वर्स म्हळ्यार करूं ट्राय करताची इथं म्हळ्यार हांगा बेंगलोर गांवांत एकच म्हळ्यार प्रत्येक लॉजिस्टिक्स म्हणटाची त्या लॉजिस्टिक बदल खंयचेय गांवां मेळना एक राजधानी बेंगलोर आनीक कसं म्हळ्यार चड आमचे गेले अशे प्लेस पुढे बॉम्बे म्हणटली आतां म्हाका बॉम्बेक चड आमचे गेले जेन्ना बेंगलोर आसा जाता आनी साऊथ कॅनडा पुरो उठलो गेल्यार ताजे जेन चड हांगा आसता म्हूण हांव लेखता म्हळ्यार एवरी डे 100 गटल्या जेन ॲड जाता मायग्रेट जावन बेंगलोर येताची कामा खातीर येताची प्रॉस्पेक्ट येता फ्युचर चांग आसता म्हळ्यार खातीर येताची आनी जेन्ना हेल्प जाता म्हळ्यार खातीर येताची म्हणटना हांगा नव नव कार्यक्रम इथं म्हळ्यार तातूंत सामूक आमगेलें खाण जेवण जालें ताजे नंतर GSB मिलन तें एक व्हडलें सक्सेसफूल यें हांगाचे पुरे एग्जिक्युटिव्ह व्हडले कामां आशिल्ले तांकां एक आपोवन तांगेलें GSB मिलन म्हणून केलें तशीच सामुहीक कुंकुमार्चन केलें सामुहीक तुळशी अर्चन केलें सामुहीक कल्याणोत्सव केलें सहस्र चंडिका हवन केलें गणेशोत्सव चवथी बारी विजृंभणेन केलें अनंतव्रत जालें मृतिका विसर्जन जाता तदनंतर वटुपूजा ब्राह्मण पूजा बालभोजना कुमारी पूजा कन्या पूजा सांगल्यार आतां तुमकां जरी आश्चर्य जाता इतलें पुरो हांगा जाल्ला हांवें म्हणलें एक फावटी आश्चर्य जाता तुमकां कित्याक म्हळ्यार आमकां बाबा उर्गस्ता हाडूं जायना स्वाम्यान इतलें पुरो केलां म्हणून एका कसं म्हळ्यार स्वाम्याक परमिशन घेता असले हातूं इम्पॉर्टंट कार्यक्रम आमी हांगा प्रति वर्स करताची ताका स्वाम्यान आमकां परमिशन दिवका म्हणून स्वामी ना म्हणून खंडीत करताच म्हाका इथं म्हळ्यार स्वाम्याक कसं म्हळ्यार जे नाक तें स्वाम्याला व्हडपण म्हूण लेखता हांव इथं म्हळ्यार नाजाल्यार कोणें जाल्यार सांगताची खुशाली जाल्यार सांगताची हे इतली करूं तूं आमकां कॉपी केला त्या कॉपी रेट आमकां दिवका म्हणून कोण जाल्यार सांगता स्वाम्याला व्हडपण नाका म्हणून जाल्यार स्वाम्याला परमिशन घेना ती खंयचें करनाचें म्हणून तें मागीर हांव वागदान दिता म्हणटना इतले पुराय कार्यक्रम आनी रिलिजियस कार्यक्रम लायक रामायण पारायण तशीच महाभारत पारायण हवनास अँड अदर अनुष्ठानास वर हेल्ड आतां त्या मान्ने हांगा स्वाम्याक आनी काही तृप्ती ना आनी बच्चाक 5 दिवस जाल्यार आनी काही 3 कार्यक्रम स्वाम्यान हांगा केला आजी नंतर आज सकाळी हांगा एक कार्यक्रम जाता आशिल्लो हवनाचे इथं म्हळ्यार स्वाम्याक कितली एक मनांत तूं हें पुराय जावका म्हणलें एक मनांत आशिल्लें म्हणून आमकां कळटा त्या खुशीचे हें विशय म्हणटना आतां 23 23 तारखेक कार्तिक एकादशी अखंड भजना कार्यक्रम हांगा आसता आनी 24 तारीख 25 तारीख वच्चें फुल्ली असो कार्यक्रम स्वाम्यान दवरला उत्थान द्वादशी तुळशी पुजा त्या कार्यक्रमूय आसा म्हणटा फुल्ल हांगा 157 वास्तवविधी आशिल्ले दिसांतूं सादारण एक म्हाका दिसता उणें म्हळ्यार काय 100 कार्यक्रम जाल्ला त्या नंतर डेली 157 दिवस त्रिकाळ पुजा केल्या म्हणटना कितलें म्हणून तातूंत दिग्विजय विशय उलोवचें विसरला हांव दिग्विजय सादारण म्हणटा आत्तां एक आमकां माथ्या वता त्या नमन्याचे वैभवाचे दिग्विजय येदोळू जायनी म्हणून लेखता जाल्ला म्हणून जाल्यार मंगळूरांतूं जावन आसा पुरो जाल्यार हांगा भारी चंद्र जाला तातूंत एक म्हळ्यार म्हाका एक मलगड मनीस हे पुण्य कसो म्हळ्यार आज तो मनीस हांगा आसा आमगेलो मलगड BM पै मामू ताणें स्वाम्याक कितलें एक आमगेले जनान एक आलोचन करता स्वामी आमगेले संस्थानाचे आमगेले संस्थानाचे एक व्हडलें एसेट व्हडलें आस्ती म्हणून आमी पुराय लेखूं त्या आस्तीक खंयी कुंद करून तेवचे नज आस्तीक खंयची रिती चड आमी त्रास दिवचे नज म्हणून आमी समाजाची भार तें समाजाची जबाबदारी तें BM पै मामान 9 गंटल्या बरी सकाळीं दिग्विजय जाल्ले 9 गंटे नंतर 9 गंट्याक म्हाका फोन म्हळ्यार दयानंद पै तूं प्रेसिडेंट BKWSचे जाल्यार स्वामी 7:30 गंटल्याक रथार बशिल्लेची हे दीस 8:30 गंटे थंय स्वाम्यान कांय उणें म्हळ्यार 3-4,000 जाणांक प्रसाद दिला त्या प्रसाद दिला मान्नाय कितले चंद कोण दिला म्हळ्यार प्रति एक मनशाक बेजार जायना तेजे तांगेले घरा विशय तांगेले नांव तांगेले
कुटुंबाच्या विषय ते पुरा हस्त निमून तांकां तितले नमनाचे एक बांधव हाडून त्या दिला त्या माने 8:30 गंटलाक हांगा ऋतू पावतना हांगा बस वॉलंटियर प्रसादू त्यामुळे प्रसादू हासून दिला विना एक तांकां कितले टायर्ड जावन आसता पुरो म्हणून हें लिखलें तांकां एक विशय येता कसो म्हळ्यार आमगे जबाबदारी आमी खंय फेल जाल्ल्या बाय म्हणून लिखचे आमी इता म्हळ्यार एक सांगता तें स्वाम्याक कंट्रोल करचें म्हण न्ही जाल्यार स्वाम्याची जबाबदारी आमगे समाजाक आसा तें आमकां गोतस त्या म्हळ्यार स्वाम्यान एक जाग्यार दोन आनीक जाग्यार वतना त्या बच्ची जाग्याचे येवन 2 नारळ दवरून तांकां ताजें कारण कसो म्हळ्यार तांणी तांगेली जबाबदारी त्या टायमार दवरून तांगेली जबाबदारी घेताची कोणें खंय नव जाग्यार वच्ची की तांगेली जबाबदार मॅड्रास परांक हांगा येवन 2 नारळ दवरून स्वाम्याक मनव करताची तें ताजेर तुका कसो म्हळ्यार रियल अर्थ कसो म्हळ्यार त्या मिनीट दवरून जबाबदारी बेंगलुरच्याल न्हय हांगेली खंयचे ते चेन्नय वच जाल्यार चेन्नय कामाची त्या जबाबदारी म्हणटना तांणी सांगिल्ले रूट त्या हाजे प्रकारे इता म्हळ्यार ते कंट्रोल म्हणून लिखून इता म्हळ्यार आतां एक सान एग्जाम्पल सांगता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो तितले नमुना पॉवरफूल मनीस सगळे डिफेन्स ताका लागतात जाल्यार ताणें तो तितलो आसता म्हणून ताणें कुशेल तशी वचचें जायना कुशेल ते बुंजा वचचें जायना कुशेल तशी रुटार वचचें जायना तुमकां तशें बरो पयर एक पंजाबांत एक ब्रिजा वयर गेल्ल्याक मत्त व्हडलो गला जाला ते SPG म्हणटाची स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रूप म्हणून तें आसा तांणी सांगिल्ले प्रकार नरेंद्र मोदीन सोडका तें खरेंच इता म्हळ्यार तांणी तांकां हें कर तांणी ह्या बच्चांना जे ॲप्लायसर बच्चांना जे ॲप्लायसर डेंजर आसता सांगल्यार खंडीत जी हें ना तेन्ना नरेंद्र मोदी कंट्रोल करचें न्हय तें नरेंद्र मोदी जागृत तांणी घेतला म्हण तशें जाता म्हणटना पैमामान सांगिल्लें तुमी ताका स्वाम्याक तितले त्रास दिले स्वाम्याची जबाबदारी आमकां समाज बांदवांक नांव मेळ्ळें म्हाका तें मत्स्यक आलोचने गेल्लें तें बळी ते बद्दलची जाल्यार आमी जाल्यार तितलें आतां प्रसाद घेतना तशी पदे पदे प्रसाद घेवन एक फाटी चातुर्मास चावळारी एक फाटी घेयाची पदे पदे घेवन स्वाम्याक त्रास जाता आमी लिखचें तें प्रसाद दितना म्हणून बट कितलें तांकां कश्ट आसा की 1000 फावटी रिपीट जातना कितलें टायर्ड जाता म्हणून तांकां म्हणटा आमगे जबाबदारी आमी लेखूंक केन्ना म्हणून आतां हांगा चातुर्मास आनी मुखारसून खंय चातुर्मास जातना तेंचे समाजाच्यान आलोचन करता म्हणून हांव म्हगेलें मनवी आतां इतलें पुराय जालें आतां आनी केवल स्वामी 5 दिवस आमगेले उठासाची म्हणटना कोणा जाल्यार कितलें मनांत धैर्य केल्यार आमकां मनांत बेजार जाता खंडीत बेजार जाता हांव तावळ सांगलें म्हणजे हें केलें आतां स्वाम्या चातुर्मासाचे आयचे सभा कार्यक्रम गौरवा खातीर आमी हांव म्हगेलो भाव सतीश पै आमगेलें कुटुंब आनी हांगा सगळे समाज बांदवाल तर्फेन एक किरू काणिके सभा गौरव काणिके एक स्वाम्यान 10 लाख रुपये घेवका म्हणून स्विकार करता म्हणून हांव स्वाम्याक थंयसर मागता स्वाम्याक त्या माने हांव 3 फावटी उठान रावचे बदलाक एक फावटी विशय सांगता आनीक विशय कसो म्हळ्यार हांगा राधा माधवाल विशय हांव सांगलें तांणी ते 5 म्हयने भितर 6 म्हयने भितर चंदू कडल्यान एक मंदीर तांणी हें केलें तांणी जाल्यार ओपताची केवल सुदीन तीर्थ स्वाम्याले करुणें आनी तांगेले आशय आनी आमगेले सैमीन तीर्थ स्वाम्याले दिव्य दर्शी तें आमकां तें मंदीर करूं कारण जालें म्हणालें त्या मंदीर आमी लेखिल्ल्याक हें केलां तर ताका एक सान रितीन एक काणीक दिवका म्हणून हांव स्वाम्याक परमिशन घेतलें घेवन एक तांकां एक प्लेक सिल्वर प्लेक उदगासा खातीर त्या मानान एक 2 लाखाचें पर्स तांकां दिवका तांणी हाजी तांकां हेल्थ कारणारी आरोग्य कारणारी येवचें जाय न्ही तांकां पयर स्टँट पुराय घालें आमी देवाल्याक स्वाम्याक मागुया तांकां दीर्घायुश्य स्वाम्यान देवान प्राप्त करता आनी समाजा सेवा वयता म्हळ्यार तांणी मस्तिनाचे शिल्पी तांणी भारी नांवादीकर रंजाळ फॅमिलीचे तें एक स्वाम्याक आमी स्वाम्यान नारायण शेणीक हस्तांतर करून ताका रंजाळ राधा माधवाक पावत तशी करता म्हणून ते 2 लाख पर्सांनी तें एक हें करचें आनी थिन्नीचे कसो म्हळ्यार एक स्वाम्याक एक हांगा हिस्टॉरीक चातुर्मास म्हणटात जेन्ना तरी हे हिस्टॉरीक जावची पिळगेची आमी एक निर्धार केलेले हांव आनी म्हगे भाव सतीश पै आनी आमगेले कुटुंबाच्यान एक निर्धार केल्लें कसो म्हळ्यार एगेन तेंची BMPन सांगल्या म्हणकेची हे स्वाम्याक यूज जावचें स्वाम्याक मस्त त्रास पडना तशी स्वाम्याले हें ऐशारामी न्हय हें ऐशारामी न्हंची न्हय हें म्हणून एक वेहिकल आमी दिता म्हणलें तेदना हांगा इनोवा वेलफायर म्हणून एक वेहिकल
आत्ता जे इनोवाचे नेक्स्ट मॉडेल आशिल्लें तें आमी वॉलंटियर जावन आमकां म्हाका एक मना गेलें आमकां सोम्याक हांगा आमी चातुर्मास हिस्टॉरीक जाता म्हूण म्हाका तशें म्हणना तूं तरी त्या जावचे फुडें एक निर्धार घेवन चातुर्मास बिगिनींग जाले फुडलें सोम्याक आमी तिलशिलें स्वामी आमकां अशें मन असं तें कार म्हणून त्या कार कडेन कसं जालें म्हणटरी हांगा कंपनीच्यान स्टार्ट करचें आशिल्लें तें तांच्यान स्टार्ट करूं जाय न्ही ताजें कसं एक वेलफेअर स्वल्प कार आशिल्लें ताजी डिफेक्ट ट्रेस करूं जाय न्ही तांकां म्हणटना तांणी तें स्वल्प कार डिलिव्हरी केलें ना वेलफेअर बट तांकां समाधान ना जेन्ना म्हणून कंपनीक समाधान ना म्हणून टॉयोटा जपान तांणी कसं म्हणल्यार आमी ते कार जाल्यार विड्रॉ करूं ट्राय करताची जाल्यार आमी आतां करची कार हांगाच करून जपानांतूच करून फुल्ली इम्पोर्टेड कार करून पेटयताची म्हूण म्हळाली ताजे साधारण तांणी लॅक घाल्लें 1,32 लक्ष जाता म्हळाली मिगेल म्हण ते ऑन रोड कांय 1.5 कोटी जावचे पुरो ते आमी संतोशारी हे हिस्टॉरीक चातुर्मास आतां हिस्टॉरीक म्हूण कळ्ळें आतां तेदन गुत नाशिल्लें जाल्यार तेदन वागदान दिलेलें आतां आमी फुलफील करता एकय म्हळ्यार आमी ताका इन्फ्लुएन्स ट्राय केलें जे म्हाका एक 5 म्हयने दवरून थंयच काम पुरा इन्फ्लुएन्स करचें देशपांडे करेन तागेले करेन जपान टॉयोटा कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर उलोवचें ट्राय केलें आमी आमकां अर्जंट जावका 4 तारखे नोव्हेंबर भितर आमकां जावका तें आमी सोम्याक दिवका सोम्या खातीर येता म्हळ्यार तें येता ताका पेंट काडका हांगा येता तांणी पेंट काडून दिनाची हांगा पेंट काडका तें पुराय काम आसा तें कार जाल्यार आतां लेटेस्ट सांगलें कशें म्हळ्यार तांणी आमी कशें हातपाय धाडल्यार तांणी कॅर करनाची तांकां तांणी दिल्लें प्रॉडक्ट फर्स्ट क्लास जावका तातूंत कसलें डिफेक्ट आसना तांणी आतां आमकां एप्रील म्हयन्यांत गड दिला एप्रील म्हयन्यांत तांणी एक तांगेले हाय रँकींग ऑफिसरांना वागदान दिला कसं म्हळ्यार फर्स्ट कार आमी पेट्रोलचे इंडिया पेट्रोलच्या फर्स्ट कार तुमकां दिता तुमी तें सोम्याक दियाची आमकां एक बारीक खुशी सोम्यान यूज करता म्हणटा ते कार आमी एप्रील म्हयन्यान आयले फुडले स्वामी खंय आसा वास्तव्य थंय आमी ते कार हाडून सोम्याक हस्तांतर करता म्हणून सोम्याक आतां एक बेजार विशय म्हळ्यार तें आमकां हाजी दिलें जाल्यार कितली खूश आशिल्ली बट कसं करूं जाता तें कारा नंतर जाय न्ही हें फुल्ली इम्पोर्टेड कार आमकां एप्रील म्हयन्यान मेळटा एप्रील म्हयन्यांत इवन 1 म्हयनो 2 म्हयने फर्दर डिले जावचा काही सादी ना म्हणून सांगा ना कसलें जावो ते फर्स्ट कार आमकां दिता म्हणटा आनी तांणी आमकां टॉयोटा कंपनीन सांगलां ते कार आमी हस्तांतर करता म्हणून सोम्याक हांव सांगता इता म्हळ्यार ताजे निमती मस्त सोम्याक इज जाता म्हणटा इता म्हळ्यार दूर वचचें सोमें केल्या फावटी 8 घंटे 10 घंटे काराजी एकटे दोन एकटे वताची इता म्हळ्यार सोमें एक संन्यासिले आद्य कर्तव्य कसं म्हळ्यार भोंवचें एक प्लेस दवरून आनी तांणी 3-4 दिसां वयर राबनाची तांणी एक प्लेस दवरून आनी प्लेसा वरचें तांगे ते नियम ते तशें म्हण जालें ती हें कार एक ऐशाराम कार म्हूण लेखुनकाची हें एक कर्तव्य पालन करचे खातीर कार्य आमी समाजा तर्फेन दिल्लें म्हणून देखून सोम्यान स्विकार करता म्हणून हांव आतांची मागतां म्हणटना आतां काणीक सोम्यान स्विकार करता म्हणून हांव सोम्याक मनवी करता सविता चेड उरलें म्हणून हें करून बेजार करून
सन्निधाना लागी हांव विनम्र जावन मागून घेता. हांगा आमगेले संस्थानांची एक व्हड शाखा म्हणटू कोटांतू देवाले शतमानोत्सव कार्यक्रम आसा ताजे इन्विटेशन इत्यादी सन्निधानान उद्घाटन कोरका ह्या शुभ संदर्भारी परमपूज्य सुकृतीन तीर्थ स्वाम्याले सुधीन तीर्थ स्वाम्याले अनुग्रहान हो कार्यक्रम वैभवार जावका देहासभाक सहस्र कुंभाभिषेक इत्यादी कार्यक्रम दवरलेले आसा ताजे उद्घाटनाचे कोरका म्हूण सांगून तांणी मागून घेतिल्लें आसा. चंदाहेरी जावत तशी स्वाम्यान देवान अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून हांव मागून घेतां. ओपन को तशींची सन्निधाना लागी वपास सन्निधानाला पण घेवन कोटा काशी मठाचे कार्यक्रमाविशय वेदमूर्ती कपिलदास भट मामू दोन उतर उलयताची. हरिगुरुभ्यो नमः. काशीमठाधीश यतीन्द्रदत्ता आज्ञां समादाय शुभे मुहूर्ते प्रतिष्ठितं प्राचितकल्पवृक्षं स्मरामि कृष्णं धृतरम्यवेणुं. आमगेले देवालय सन्निधानाचे दिवस सांगते अष्टकाचे एक वर्ग ह्यो देवालकी स्वामेलकी अनुग्रहान आतां स्वाम्यान सांगलें परात्पर गुरु सद्गुरू श्रीमद सुकृतीन स्वामेले परमानुग्रहान तशींची परमात्म स्वरूपी सुधींती स्वामेले परमानुग्रहान तशींची पीठाधिपती संयमींती स्वामेले परमानुग्रहान थंय देवाक प्रतिष्ठापन केलें. ताजे एक मूल प्रतिश्ठेचे एक शतमानोत्सव हे वर्स्तुकून जी आरंभ आमी कोरून 23-24 ते 24 फेब्रुवारी महिन्यांतू काशीमठ संस्थानाचे परंपरेंतू सद्गुरू श्रीमद भुवनेंद्रित स्वामेले गुरु सुमतीन स्वामेले पुण्यतिथीचे आराधने दिवसू आमकां स्वाम्यान फेब्रुवारी 10 तारीखेक शनिवार दिवसू देवाक परमात्माक सहस्र कुंभाभिषेकू तशींची उत्सवाक देवाल एक स्वर्णपीठ प्रभावळी करूं का म्हणून तांगेले अनुग्रह आदेश घेवन ताका आमी भायर सरले तेदना स्वाम्यान की अनुग्रह केले. अंत पुराजना तुमी घेवका आमगेले काशी मठाचे शिष्यवर्गाक घेवन प्रति एकलेन तांतू भाग दावका म्हणून सांगून हांगा एक प्रधान एक दोन सांगूक नांव सांगूक हांव इश्ट पावता. आमकां स्वाम्यान चीफ पॅटर्न करून आमगेले दावन आशिल्ले डॉक्टर पी दयानंद पै तांकां नियुक्त केले. तशींच
पॅटर्न जावन आतां सांगिल्लें दीपक भास्कर शणै मुंबय तांकां पॅटर्न केलें तशेंच हांगा मस्त जनांक बेंगलोरांत आशिल्ले मस्त जनांक तांणी नांव नियुक्त करून गांवांत परगांवांत आशिल्ले प्रत्येकले तंत घेवका आमगेलो मठ ह्यो हे मठां जावचे विशय सर्व चांग जावका म्हण एक वैभवार जावका म्हण तांगेले मनांत एक आकांक्षा आमी ते साकार करचेक आमी परांक महागशुद्ध पडवेक परमात्माक सहस्र कुंभाभिषेक तशेंच स्वर्णपीठ प्रभावळीचो हे कार्यक्रमाक आमी पुराजनां तुमी पुराजनां ते कार्यक्रमा येवका तशींची देवाल की समेल की अनुग्रहां पात्र जावका तंत सेवेंत भाग जावका म्हण सांगून मुगेले 2 उतरां हांगा समाप्ती करता. परमपूज्य स्वाम्याल्या आशिर्वादानं देवाल्या स्वाम्याल्या अनुग्रहानं कोटा काशीमठाचो हो कार्यक्रम वैभवार जातलो स्वाम्याल्या अनुग्रहाक पात्र जावचे कारण जातलें म्हूण सांगून मागून घेतची सन्निधाना लागीं चेन्नई काशीमठाचे तांणी प्रतिवर्स आमगेल्या संस्थाना वतीनं एक डायरी पब्लिश करता आसाची तांगेले विनम्र विनंती स्वीकार करून सन्निधानानं त्या डायरी उद्घाटन कोरका म्हूण सांगून मागून घेता. सन्निधानाला आदेश घेऊन मंगळूर देवस्थानांचे ट्रस्टी सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठानांचे परजावन 2 उतर उलोवका म्हूण सांगून जगन्नाथ कामत मामा लागीं हांव नेमून घेता. पार्थसारथी देवाक पांय पडू संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपती नरसिंह देवाक नमस्कार करून काशी आशुचे उपेंद्र तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक नमस्कार करून आजी पुण्यतिथी आचरण जालेले काशी मठाचे सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून प्रार्थस्मरणीय सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामी हरिद्वार आश्य वृंदावनाक नमस्कार करून शोभकृतु नाम संवत्सराचा चातुर्मास आचरण केलेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमित स्वाम्याले चरणाक वंदन करून स्वाम्याला आनंदी घेऊन 2 उत्तर उलोवचेक इश्टपोत. पायमामान आतां सगळे चातुर्मासा ಬಗ್ಗೆ कसकसल कार्यक्रम जाल्ला म्हणून ताणें संक्षिप्त जावन पुरा जनाक सांगिल्लो आसा. म्हळ्यार प्रारंभ जाल्ले कार्यक्रम एंडत नमकां प्रारंभ जाल्ले केलो कार्यक्रम विसरता. प्रायशः एक बेंच मार्क गेल्लो म्हळ्यार कितें जाल्लात. नेक्स्ट इयर प्रति वर्स प्रति गांवांत विजृंभणेर चातुर्मास जाता. पयली वर्स मंगळूर जावन अशें बरो ताजे भशेन मस्त विजृंभणेन बेंगलोर चातुर्मास जाला. प्रत्येक दीस स्वामी समाजा ಬಗ್ಗೆ आलोचना करताची समाजाचे आंग जेवका समाजाचे आंग जेवका म्हणून पयलीं सांगलें म्हळ्यार की म्हाका गेल्या फावटी म्हाका दिसता कितले पूल हाडताचे आमी स्वाम्याक कितले त्रास जाता बट आमी थिंक करचे पुराची बट स्वाम्याक केन्नाय कसं म्हळ्यार समाजा मस्त जनां नेवका समाजा वट आमगेले बांधेवी चड जावका
ताजे निमित्त समाज चांग जाता म्हणले एक स्वाम्याला मनंत असतं 2017 ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಣ್ಕೂರು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮುಣ್ಕೂರ ಹೊತ್ತ ಅಸ್ತಾನ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ ಮೇಲಾಗಿ ವೈರೇ ತುಮಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಲ್ಲವ ಸನಾಗಾವನು 45 ಗರಶ್ ಗಾವನು ಅವನು ಜತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಲ್ಲ ಮುಣ್ಬಳೆ ಪಳ್ರೆ ಏಕ್ಪಟ್ಟೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ ಇವನು ಬಯಸೋದು ಮಾಗಿರ್ತು ಕಳ್ತು ತಜ್ಜೆ ಕಸಮ್ಮಣು ಮುಣ್ಮಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಾವचे ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜಾವತ್ತು ದೊಡ್ಡ 25 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅವನು 5 ದಿವಸ ರಬ್ಬಿಲ್ ತನ್ನ 56 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾವ ನಮ್ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಲೆ म्हणा स्वाम्यान सांगील कसं म्हणा रे आमगेल देव बसल्यानंतर तुमका कंचे पेंटे उणे पण करणार तो म्हणून म्हणाले ताजे नंतर प्रत्येक पळयता असता खंय आमकां देवाने येवन बसल्यानंतर स्वाम्यान केन्ना सांगूस आमगेल देव केन्ना हात सोडून घालणारे म्हणून हे आमी पळयलेले मनुष्य फुडले वर्स आम्ही देवा दिला रे देव ताजी 4 वंट्यान दिता म्हणाले पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हाकास देव आमगेले दवन घेना देव आमगेल्या कूडले आमगेले रण्णाक ताका कूडले पळयता हे आमगेले पर्सनल एक्सपिरियन्स मस्त नमने कार्यक्रम जाले ते धार्मीक कार्यक्रम जावन अशें बरो स्वामीला मनंत आसता आतां स्वाम्यान पैरंग आमगेले ट्रस्टाची एक मिटींग जाले प्रायशा म्हाका संस्थान उठीतले एक कनेक्शन म्हणजे जाल्यार म्हाका स्वाम्याले अधीनांतू 20-21 ट्रस्टस म्हणून म्हाका प्रथम बारी पैर कळले ते बेंगळुरांतू करचे जल्लेचे एक व्हड विशय कसकसन कार्यक्रम करता ते ट्रस्टाचे करतना आमी मस्ती पब्लिसिटी दिवचे उण जाल्ले म्हूण दिसलें म्हाका एर्नाकुलम सुधींद्र मेडिकल मिशन आसा तांगेले आस्पत्रे पळयल्यार ತಂಗೆಲ್ಲ एक ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೇರ್ ತನಕ ರಿನೋವೇಷನ್ ಕೆಲಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ರೀ ಭಾರಿ ಹೋಡ್ एक ಆಸ್ಪತ್ರೆ केला त्याने कोणाला ते स्वाम्याला अनुग्रह निमित्त प्रारंभ झालेला आस्पत्रे मेडिकल कॉलेजेस हर एक आम्ही स्कॉलरशिपा विषयी उलयताचे स्वामी कितले स्कॉलरशिप दिता म्हणून आम्ही 2 ट्रस्टांत असं म्हाका गोतस स्वाम्याला मनांत आमगेले समाज चांग जावका आमगेले समाजांत एक रूप मायनसस कसं म्हणा रे UPSC अंतू आमगेले IFS IRS IAS तंतू भितर आमगेले एक जन उण आसा म्हळ्यार एक स्वाम्याला आमकां 2-3 वर्स तुकून स्वामी सांगता आसाची तुमी कसले प्रयत्न करा म्हणून आमगेले एक समान मिस्टेक आसा आमगेले आरंभ शरोत चड आमी एक पर्टिक्युलर जायत म्हणटाचे हांगा तुकून वताना विसरताची बट ह्या फाटी आमी स्ट्रिक्ट जावन पैर स्वाम्याला हांव सांगू इश्ट भोवता पैर आमगेले कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशनाचे कावन्सील मिटींग एक वार फुडें जालेले आमी एक रेजोल्युशन पास करून 2 म्हयने भितर ताका क्लियर जावन एक गायडलायन्स दिवन एक IFS IRS सिव्हिल सर्विसेस एग्जामिनेशनाक आमगेले चेडवांक आमचेगेले चेडवांक ट्रेनिंग करता आसली एक संस्था कॅनरा विकास कॉलेजांतूची करका म्हळ्यार एक रेजोल्युशन पास केला खंडीत ह्या टायमार स्वाम्याला सांगू इश्ट भोवता खंडीत आमी प्रारंभ करताची ते एक म्हळ्यार केलें सना एक मायनस पॉयंट आशिल्ले म्हणून म्हाका दिसता चातुर्मास भारी विजृंभणेर जाला हांव सांगलें मळकेची नेक्स्ट इयर आमकां दीपकच सांगा वालकेश्वरान चातुर्मास करूं का तेंची चातुर्मास आनीक विजृंभणेर जाता कसं लायक म्हळ्यार आमगेलो संस्थान आराध्य देव वालकेश्वर चातुर्मासांतू भांगरा सिंहासनार बसता आमी हांगा पयर अनाउन्समेंट केलेलो स्वाम्याले अनुज्ञे घेवन भांगरा सिंहासनार आमगेले देवा बसचे पळोवच्याक आमकां एक भाग्य जावका म्हणून खंडीत हे जाता म्हळ्यार भांगरा सिंहासनार बसले कडले आमगेले देवालो वैभव आनीक चडटा मस्त नमने कार्यक्रम जाला लिस्टांत मस्त पळयतना हांव दयानंद पै माजितना मस्त JSB मिलान जावन आशिल्लो आमी खंयचे फुडले चातुर्मासांत करनाशिल्ले ते पुरा कार्यक्रम जाला ते मात्र न्ही स्पोर्ट्सांत चेस टुर्नामेंट जावन अशें बरो काल हांव पळयलें हांगा शटल मागीर टेबल टेनीस टुर्नामेंट रनिंग रेस आनी मस्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जाले विशेष जावन आशिल्लें काल हांव येतना पळयतना एक बाल भजना मंडळीचे एक चंद जावन आशिल्लें सुंदर जावन आशिल्लें एक भजना कार्यक्रम समीत जाला नरसिंह नायक मामाले एक मुतोरजेरी एवरी इयर स्वाम्याला मन कसं म्हणा चांग जावका एवरी डे स्वामीजी कसं थिंक करतात म्हणा समाज चांग जावका समाज चांग जावका समाज चांग जावका म्हणून काही आम्ही पै मन सांगला म्हण की आमगेले स्पंदन ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಷಸ್ತಿಗೆ म्हूण दिसता आमी ಸ್ವಲ್ಪ त्रास चड दिताची स्वाम्याक म्हूण दिसता केला बटी हांव दिसाची पयर एक हांव 65 वर्सांतू 5 महिन्यांतू बेंगळुराक 7 पट्टे येयलो फर्स्ट टायम म्हागेले दिवमानंत ऐದು ಹೇಳ್ತಾ 2-3 वर्स एक पाटी बेंगळुरू येवचें आशिल्लें पाटी
हे 5 महिन्यानं 7 पटेला मला एक संबंध ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸಂಗಿಲ್ಲ 50-55 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇಡ್ ಕರ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇಡ್ ಕರ್ತ ದೇವಾಲ ಮಗಿಲ್ಲವ जलतीतले देवान म्हाका एक देवालय स्वाम्यालय संस्थान कार्यक्रम भागवहिसूच्याक अवकाश दिवका म्हणून भगवान देता त्याच्या चपटपाडकर देता म्हणून घे तू देवा तू निमगेलो संस्थानाचे देवाल कार्यक्रम कर म्हणून करी करता राबू म्हणून सांगून आता म्हाका कसं म्हणणार रे देवालय स्वाम्याला अनुग्रह निमित्त मस्त काम करची शक्ती आयला देवा स्वाम्यान म्हाका पयर सांगितलं दिग्विजय येताना काय नज असला रे भिवच्या नज रे खंयच्याकी भिवच्या नज देवाल काम करतना तू चंद्रितेर कर का आणि समाज ಒಟ್ಟು कोण कर का आमगेल कर्तव्य कसं म्हणणार रे काही समाज डिवायड करून करता असेल काम करून खंयचे काम चांग इंटेंशन केलं रे ताजे रिजल्ट करेक्ट जावन आसता म्हणले म्हाका मनदोट्ट जाल्ला आमी ह्या फाटी आमी स्वाम्यान प्रथम बारी आमगेले एक विशेष जावन आशिल्लो कार्यक्रम गुरुपादुका स्वर्ण पुष्पार्चना कार्यक्रमांक केलेलो आसा आमकां सुकृतीन स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक आमकां ते जबाबदारी दिलेले 1930 जनान त्या सेवेंत भाग घेतलेलो आसा आमी प्रयत्न केला म्हळ्यार एक ते 10 दीस भितर जाल्लो कार्यक्रम प्रत्येकांक प्रसाद पावत तसले प्रयत्न केल्लो आसा एक केलो एक 2-3 जनांक पावना शक्य पुरो खंडीत आमगेले मी चूक जाला इथं म्हळ्यार चूक करची होडनेके चूक केलेले चूक ಒಪ್ಪುನ್ घेनत अशें चूक देवालय स्वाम्याला तर आमी चूक घेतल्यार क्षमापण निमगेल्यार देव केन्नाय आमी देव स्वामी आमकां क्षमापण दिताची मुखारसून आमी मस्त थिंक करून आनीक चंद्रितेर कार्यक्रम करता आसले आमकां सहभागी मेळटा सुकृतीन स्वामी प्रतिष्ठानाक स्वाम्यान मस्त कार्यक्रम दिलेले पंढरापूर यात्रा जावो नॉर्थ इंडिया यात्रा जावो पयर आमी निमगेले प्रकार रामेश्वरम यात्रेचे आमकां स्वाम्यान जबाबदार दिला रामेश्वराक परा स्वामी 29 तारीख वताची एक 2-3 दीस भितर ताजे कसन करेक्ट जावन आशिल्ले आमी बायट दिताची म्हळ्यार मस्त जनाक ते एकोमोडेशन करूंक आतां ह्या टायमार कशें जाता बट आमी कशें करूं म्हण आलोचन करता आसाची खंडीत स्वाम्याले अनुग्रह निमित्त हे कार्यक्रम समितीचे अंग जाता म्हणले एक सांगूंक इश्ट पावता ಒಟ್ಟಾರೆ पळोवत जाल्यार बेंगलोर चातुर्मास स्वाम्याला आशिर्वादा निमित्त भारी विजृंभणेर जाल्लो आसा आमकां हे चातुर्मासांत आमकां जाल्यार मंगळूरची पेंटे जाल्यार भाग घेवच्याक स्वाम्यान मस्त अवकाश दिलेलो आसा सुकृतीन स्वामी प्रतिष्ठानाक भाग घेवच्याक मस्त अवकाश दिलेलो आसा आमी हाजे खातीर स्वाम्याक चिरणी जावन आसाची आनी आमगेले निमित्त कसले चूक जाल्यार आमी स्वाम्याक क्षमापण निमगिताची आनीक मुखारसून प्रति वर्स जावची चातुर्मास आनीक विजृंभणेर जावो ऐकता म्हळ्यार हे सगळे समाज स्वाम्याल समाज JSP समाज स्वाम्याल मनांत आसता कोणें एक मंगळूर पॅण्ट विंगड उडपी पॅण्ट विंगड दक्षिण कन्नड जिल्ले विंगड उडपी दिल्ली विंगड ह्या तशें कसलें ना बेंगलोर विंगड म्हणना हे सगळे समाजाचे बेंगलोर अशें जन पुरा पैममान कसलें सांगू पुरो बट बेंगलोर अशें जन पुरा साऊथ केनरा देखून उडपी जिल्ल्या देखून येयले जन हांगा येवन तेंगेले वेव्हारा खातीर सेटल जालेले जे सगळे समाज आमगेले JSP समाजाचे हिर केन्नाय स्वामी थिंक करता आसाची JSP समाज चांग जावं म्हणून आमी ताका करेक्ट जावन स्पंदन करून आमी स्वाम्याले आशिर्वादाक पात्र जावं म्हणून सांगून हांव उरलें कसले चूक आसलो स्वाम्यान क्षमापण दिवका म्हणून सांगून म्हगेले 2 उतरां राबयता सन्निधानानं सगळे सभेक आशिर्वाद कोरका स्वाम्याला अनुग्रहाक पात्र जावच्याक आमी पुराय कातूर जावन आसाची सन्निधानानं आमकां अनुग्रह संदेश दिवका म्हूण सांगून सन्निधाना लागीं प्रार्थना करता प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्यान स्मरण करून हांगा म्हणलेले सर्वांकय प्रितीन आशिर्वाद करतात आज होड एक दिवस आमगेले उपेन स्वाम्याले पुण्यतिथी
आमगेले काशी मठेचे तिन्ही स्वामी ते केशवेन स्वाम्याले प्रथम शिष्य तांगे वृंदावन सुचे काशी मूलमठा तांगेल पुण्यतिथी आज महातपस्वी कोचीन तो स्वाम्यान मस्त विषय आमकां कळ्ळा जाल्यार री मस्त पुस्तक आसा मस्त विषय कळ्ळा जाल्यार व्हड एक विषय कळटकी आमी कोची कोची म्हण सांगता ती ते कोचीक घोश्रीपुर म्हण नांव घालें स्वाम्यान आम्यांक नांव घालता ती अंगीत करता ती घोश्रीपुरम आजी कोचीन तू एर्नाकुलम दुकुनु बैपिन म्हणस थेवच्या ब्रिड्जस ताका नांवाची घोश्री ब्रिड्ज घोश्री पालम पालम म्हणल्यार ब्रिड्ज स्वाम्यान नांव करून दिलें न्हय शुरवेची डिट्टम म्हूण सांगता ती कोची देवस्थानाक करून दिलें स्वाम्यांनी मुक्कावेल स्वाम्यांनी कशें केल्या तें पळोवन नवची म्हूण सांगतात कशी देवस्थान चोलका खंयचे विशयी गोंदळ जाल्यार ताका निर्णय कोण कोरका पुराची करून दिल्यान स्वाम्यांनी 3 पेजस खंयची भाशा म्हणटा तुका देवनागरी लिपी कोंकणी भाशा तशी करून दिली स्वाम्यांनी थसल स्वाम्याल पुण्यतिथी आज हे समा इथं सगळो चातुर्मास जालो और स्वाम्यांनी आमगेल मूलमोठ काशींत थंय दिग्विजय कोरगा स्वाम्याक देवाक आमी ते गल्ले वचचे वता थंय गल्ले दिग्विजय करचे कसं ना आमगेल देवा दिग्विजय कोरया रे देवाल खातीर आमी करचे रे दिग्विजय तशे कसन करचे स्वाम्यान देवागेन स्नान करचे दिवस फिक्स केलो स्वाम्याक उडगासना ते दुस उपेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस फिक्स केला मागीर कळ्ळें की उपेन स्वाम्याल पुण्यतिथीक तांगेन वृंदावन सूचित इंच तेच दिवसाक देवागेन 1982 तो ते दिसाक देवाक गंगा स्नान केलें स्वाम्याल पुण्यतिथी तसंच स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवसाक सगळो 5 महिने हे वर्ष 4 वर्ष न्ही 5 महिने चातुर्मास ताजे समारंभ मंगळ मंगळ म्हळ्यार कितें मंगळादीनी मंगळ मध्यानी मंगळांतानी खंय आमी केन्ना मंगळ म्हळ्यार आमगेलें मन आयत की लास्ट करचे मंगळ जाल्यार शुरवे आमी मंगळ म्हणचे इत्या हे सगळेंच देवा स्वाम्यान आतां शुरवेक मंगळाशासन म्हूण शुरवे करून दिलें ते पळयलां कळटा तुमकां शुरवे म्हण इत्या मंगळ मंगळ करची कित्याक म्हळ्यार शुरवे कोरकाक देवा आमी हें करूं वता हें चांग रुपार करूंक हेमका मंगळ मध्यानी कशें विघ्न वापास मंगळ कोरकाक मंगळांद्यानी अंत्य कालार मंगळ कोरकाक कित्या देवा इतले सगळें तूं करून घेतलें आं तुगेल निमित्त हें जालें आं तूंच हेका नियंता
कोरोम चित्तू आम तू कोणही नाही तेंदू कोण हे सर्व केलं ना तू काज तू केलं चरणांकड समर्पण करत रे देवा आम्ही कृष्णार्पण करतात कित्या आम्ही खंयच्यो वस्तू काडचे ना हे प्रकृतीन ताच्यो वस्तू हे प्रकृतीन तासूच्या वस्तूक सात्विक राजस तामस म्हणस हे वस्तू पुरा तातूं लिप्त जालोलो तातूं भायर खंयचे वस्तू ना प्रकृतीन आसली सर्व वस्तू तशीच त्या वेळी जातकी देवा दिनचेना आम्ही जाल्यारी तातूं भाग घेतात आमकां ते साक्षात ते वस्तू दिवचे न्हय नाजाल्यार ते करचे न्हय ताजे लेप लागता लेप लागता तवेळ आनी तितून मुक्त जावंका आनी तुगेलो अनुग्रह जावंका ते खातीर आमी ती करता ती देवा हे खंयच्यो वस्तू नातिले सात्विकही नाही राजसही नाही तामसही नाही प्रकृती पशी वैर असेल तर देऊ मला रे प्रकृती अभिमानी महालक्ष्मी म्हणतात तेजेपाशी वैर असू चित्ता ताका समर्पण केलं अरे खंयचे ताका आम्ही गेले लेप लागना आणि आमकां तुजो कोण तो देव मुक्ती दिता मला रे आमकां अनुग्रह करता त्या खातीर देवा कृष्णार्पण करचें एक तत्व असं मस्त तत्व निवलोन मस्त ग्रेड उलोवन बेसनात तशी आजी चातुर्मास जालो कशी जालो वैभव वान जालो कोण गेलो आम्ही गेलो बा आम्ही केलं जाल्यार दोन 2000 3-4 आसूचे कितले
की स्क्वेअर फीट बिल्डिंग सांगीन कळवा इतले स्क्वेअर फीट बिल्डिंग दो इतली लोक येन रब्बू नु कसने तोंदर नत्तीनले कसली गौजिना गलाटना कसने ना कसने नत्तीन केले कोण केले आम्ही वे देवान केले आजच्या 20,000 स्क्वेअर फीट कसने आता तुम्ही का उतले लोक येता आम्ही केलं वॉकिंग या नेमचेन मठ रात्रीचे वैरचोन वच्चे असता ते हे असता कोयर सगळो मोठ कोयर मुरे तो कोयर पळयला रे वेस्टेज ते वर का वापस कोणे मन आवडताय की सर्वे करता आम्ही कोणाही मनावर नाही आहार वेस्ट असताना बाबा फुल्ला वेस्ट असताना ते असताना हे असताना हे पुरा असता सर्वे जाता हरदू सकाळ पळयल्यार क्लीन खंयचे बाद जायना एक दिसान करची विषय नाही हो सगळो चातुर्मास सांगेन पुरो 150 दिवस देवान आमकां शक्ती दिता आरोग्य दिता एक साहित्य येयल्या पुरो ताप सोडी काम करू जातवे ना ताप येयला शैत्य जाला रे आयो पुरे नाका आमी रेस्ट करता मात्या कपला 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 दुखी हें कसं नाही नातीन दिमका दिला शक्ती कोण दिमका ताण दिमका समुद्र मदन करत असीन खंय पा समुद्र मदन करत सूचना तो वासुकी ताक कसं हे रब्बर बी वेता तांडूक एकडे देवानी तांडूचे आणि एकडे असुरान तांडूचे ते वासुकी कसं नाही जाल्ले वासुकीन केले होता बळे जाल्ले मंथन पर्वत गेलो समुद्र तो समुद्र घालचे आनीक कितले मरीना ट्रंच म्हणून स्कीम पा आमकां गोत ना कितले कितले की स्क्वेअर मीटर स्कीम ते भितर हायेस्ट एवरेस्ट कश की वेरी मुणान तें खंय पा गर्त पर्वत घाल्ल्या रे सकल वचू का तो मुणान गेल्ले वतो उदकां भितर समुद्रा भितर मुळगल वे पंपच्याक फातोर पंपतवे फातोर पंदाक वचे आसरे हांगा रामेश्वरांत पर्वत वता थंय फातोर मेळटा वयर मेळटा तें रामान बरोवन घालल तुकून राम तें देवूच तुमी निक्का नाका तुमी तेमगेल्या जवाब दिमका न्हू आमी तुमगेले त्या फातोर मुणा वता तो वचून केल्ल्यान कोणे कशी देवान कुर्मा अवतार घेतलो जाल्ले मागीर फातोर तो उदकांच्यान पाळ येता वेर वता वेर वचन मंथन करू जातवे ना ताजे वेर बेसोल तांच्यान तांणी देव तांकां काय आतां मेळ्ळी इथे अमृत मेळ्ळी असुर पुरजाय नाव तांकां ते वडे रे कसने जाम नतीन तांगेल भितर पुरा देव आवेश कोर तांगेल करान कोरोन घेतले आनी जाम का जाल्यार अमृत मेळचे तशें जाल्ले
मनावरा आम्ही व करता ती नाही आमगेल करान देवान करून घेतले आम्ही म्हणचे ना देवा पूज्य करता ती नाहम करता हरिक करता हम नेरे करता तू रे करता मिगेच्यान कसं नाही करू जाय ना आणि मिगेच्यान कोर का दिले देवान लेखू का मिगेल करान करून घेम का मंगळूर अशीच आजे उडगा असेलो मंगळसभे मुंडगा समका एक उत्तर सांगीन कित्ते देवा हाम करता आम कर निजले धवळ कश चलत म्हण पळयता वय आमगेल मन ना तस आम करतले ना जाल्यार कश चलता तुगेन घर नाहीये हे देवान घर देवाल घरान तू देवाल सेव करचे तू नावे आणि एकल्यान करान करयता आणि एक 4 जना सृष्टी करतो तो तक्क जाम कावे तो करून घेता हे आमगेल माध्व सिद्धांत अहम रुद्रे बीर म्हणता एक म्हणता महालक्ष्मी का ती शक्ती अस काही यम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम कोणे बुद्धी नातील मनुष्याक ब्रह्म करू असले चतुर्मुख ब्रह्म करू असले शक्ती मागकास काय अशीच बुद्धी नातील सुमेधाम चांग मेध करू असले शक्ती अस काय एक अशी नातील ऋषीश्वर करू असले शक्ती अस काय मागा जला आपसुमे मक्क ही शक्ती मिळल्या कोणा निमित्त रे ते परमात्मा निमित्त ती ते सांगता किती सांगता विष्णू म्हणून सांगा ना आधी बमणा नाम सांगा ना आज बमणा नाम काढले ना मेरी याद ना नव्हे समत्ववाद नाम सांगितल्यार समत्व येयले देवा ते खातीर वेता आज तशी नव्हे पुढे मर्याद दिमचे ती मर्याद दिमचे तर त्या स्थानाक ते व्यक्ती नाही तुम्ही येतात ओढ एक मनीस येता नमस्कार घालता ते व्यक्ती वे स्वाम्या वे ते स्थानाक नाका आता समत्ववादूम सिंगिन आता मोदी होता हे कोलेता पुढे तो मनमोहन सिंग कोण केसीन ताजे पुढानी कोण केसीन ताका प्रोटोकॉल बोर ताका मेरी दिता तो हा बायला बुरो त्यांची ताका सय लूट मारता ती हे करता ती ते करता ती ते व्यक्ती वेता ते स्थानाक ताका प्रोटोकॉल सांगता ती आमगेल समाजा आमगेल म्हळ्यार आमगेल संस्कृतीचे अंग
ते व्यक्तीक नाही ते स्थानाक भरता इदी हां भरता आम्हाला भरता इदी भरण करता देवा हंगला असो ते सोडी ते सब्जेक्ट आता उल्लोमशा गेला री अर्थ नती सब्जेक्ट गोत नती संस्कृत साहित्य गोत नतीनी साहित्य मला रे हे गोत नतीला शास्त्र गोत नतीनी साहित्य कला शास्त्र कोण काय म्हणना त्याचे अर्थ इति म्हणून कोण काय म्हणना ते खातीर ते गौरव दिमचे ते व्यक्ती नाही ताका कोणेही समत्व ये नाही आज एकत्व हा तू नाव पेई लक्ष्मी सांगता ती गेल बामणा नाव ती सांगा ना शास्त्र सांगता बामणान मात्र नाही नाव सांगता गुरु नाव एंजलरी शिष्यान काढू ना आज वरान खंय आमगेल फाम्यान नाव आमी कळन पळय न्ही हांवें आमगेल फाम्यान खंयची नाव कळन पळय न्ही हांवें ते खातीर धर्मशास्त्र ते स्थानाक फुडें आमगेल मालगडणी असीन खंय पा कशी म्हळ्यार रे बामणान नाव सांगू जायना जाल्यार प्राय जाल्यार बायल मनीस अस म्हणले ते कसल विचार की तो समके न्हय की वेंकटरमणा गोविंदा तिगे बामणान नाव गोविंदास जाल्यार तिने गोविंदा म्हण नाखे मी गेले तशीची हे आमगेल संस्कृती ते गाडी यात्रे ते देवान नाव ही आमगेल संस्कृती त्या खातीर आज आमी सांगिल्यार हे सांगिल्यार कसल कीची अर्थ विंगड वर्त करतो म्हळ्यार माती आम भरल्या तशी आमगेले भत्यांत फॉरेन पॉलिसी कोर न्हू ना कणातीन माती आम भरून शिकोवन इत्ती ताचे तत्व म्हण ना असो आमी सांगिल्लें आमगेल संस्कृती आज आमी भारत भारत खंय आज भारत कदान आमकां पाकिस्तान क्रिकेट जाल्यार न्हय हां जवळ भारी मनाक लागलो तुका ते वेळेर तेव्हा भारत मला संस्कृती आसता जाल्यार मात्र ती भारत त्या संस्कृतीत आमी वोर न्हू जीवन केल्यार मात्र भारत नंतर उत्तरांत आसूची न्हय त्या संस्कृतींत आसूचे भारत मना की थंय वचून सांगचे
आम्ही दुसरीकडे काही वचून सांगना ती एम बँगलोर मठांत आमगेल मठांत आम्ही सांगका न्हय तेवेळी आमकां शिकोवचें कशी आसप आमगेल नाही आमगेल खंयचे वेदांत शिकोवचें नाही परमध खंडनम स्वमध स्थापनम शास्त्र शिकिल्ले आंगोतस आम्ही परमध खंडन करू वचन आहे रे ते समजाय ना आमकां इश्ट ना आमगेल स्वाम्यान आमकां शिकयली आमगेन मत आमी सांगता आमगेल शिष्य वर्गा करा ना ते गोरम काजलन कर्तव्य स्वाम्यान आम्ही सांगचे आमगेल शिष्य वर्ग सांगेल तत्व तशी हांगा पुरा आमगेलें कशें कार्यक्रम खंयचे आमगेल संप्रदायाक आमगेल आचाराक आमगेल विचाराक आज आमगेन देवस्थान आसा ती व्हड एक देवस्थान मंजेश्वर समाजाचें देवस्थान वय की न्ही अनंतेश्वर ताज्या वयर कोणाक पुजी जमचें तुमकां गोत नासन भद्र नरसिंहा भद्र नरसिंहा म्हणा पोंचे तेय आमकां कोण महादेव ते देवा अभिषेक केल्यान काण मागीर ताका अभिषेक करचे महादेव ते आमकां देवाल भोगतो आमगेन सिद्धांत म्हळ्यार तारतम्य सिद्धांत नंतर पंचायतन पूजा ओट्टू कोर पूजा करची न्हय आमगेन संप्रदाय काही नाही आमगेले नो उत्तर कर्नाटकांत ना ते आमी पळयली आमकां पयलीं एक पुस्तक रिलीज केलो तुमकां गोत नासले एक विशय सांगता ती आमी अभिमानान सांगुयात माध्व कोणम कितें म्हळ्यार आमगे संप्रदाया प्रकार म्हळ्यार माध्व पूज्य चोलचे देवस्थान म्हळ्यार गौड सारस्वत ब्राह्मण अधीन आसूचे देवस्थान ते उत्तर कन्नड ಎಷ್ಟು ಗೋಕರ್ಮಠ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಪುರೋ ನಾಳೆ ಕಾಶಿ ಮಠ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಾಲ ಚಾಪುರೋ ते मात्र आजादिनी शिमशुमारादी प्रकार पूज्य जोलचे हे आमकां कळ आसिने पेरी तो पुस्तक आमगेलो तो पुस्तक हाडलोलो तांणी प्रूफ रिडींग हाडलो प्रूफ रिडींग न्हय अशीच पळयलें तो पुस्तक पळोवचें आनीक तो सांगता ಇದು ಯಶಸ್ಸು आमी सांगन आमगेले देवस्थाना हेच प्रकाराचेर कितली वर्षांतर दुखून पूजा चलता ती वय स्वामी आमगेले देवस्थाना सरी ना आमकां कितले मानान सांगुयात माध्व संप्रदाय प्रकारे यथार्थ ते सिद्धांत संप्रदाय घे सिद्धांत घेतले आमी चोलचे असो तशी सर्वे आमगेले सिद्धांतांक कशी आम्ही सर्वे ना करता आम्ही कोणेय नाही देव आमगेले करान करयता हांगा इतूल कार्यक्रम जाल्ला की मस्त लोक येत्या देवाल अनुग्रह मेळका
वेदव्यास आले अनुग्रह विशेष आमकां प्राप्ती आमकां मस्त गांवां दुखून परगांवां दुखून मस्त येयल्या आनी देवाक प्रितीन कोणेय आमी पळयन या कोणे एक फूल पण जाल्यार रान दिता एक दीस जाल्यार दिसता न्हू आमकां इत्या बेंगलोरा मेळची म्हणकी फुल्लाचे खंय चड मेळना बेंगलोरा दुखून बरा वच्चे तशे आतां मंगळुरान फूल एमचे खंय रे हांगा दुखून एमचे तेंच्या मंगळूरच्यानी सांगीन आमगेली फुलाच्या आनी हांगाच्या आनी न्हय तशी हांगा म्हळ्यार हांगा हांगा आसपास पुसा चिकबल्लापुर हांगा थंय असो तशी प्रत्येकल्यानी देवाक आमगेन एक तत्व देवाक फूल घेवन इत्या अलंकार प्रियो विष्णू देवाक विशेष फुलां पुरा प्रत्येक सेवेक केल्या कोणेय हट करूना प्रितीन देवाली नाना प्रकाराचे मस्त सेवा जाल्या मस्त प्रदक्षिण जाल्या प्रस्त नमस्कार जाल्या ते प्रत्येकल्यांक राणी करेन हे इत्याग आता कॉपी राईट सांगीन हे कॉपी राईट नाही तुम्ही कोरका म्हण राईट कोरका म्हण बोला गेलो तसे आम्ही कोरका जाल्यानंतर काही मठ आयल्यार वेळार नाही घरांत जाल्यार आम्ही नित्य संध्या वंदन कोरका स्तोत्र म्हणका जोप कोरका हे सर्वे कोरका म्हण आज आता गायत्री हवन इतकी 24 लक्ष अक्षर संख्येन जाम गाम ताजे आम्ही चड जे केरय गामतूल मात्र ते पर गामतुले आणि हांगा म्हण सांगचे बेंगलोरचे कोणय ना ती पोरा गांवांत दुखून येयलेली आणि प्रत्येक घरच्यो कोणेय पण एक लस तशे प्रत्येकल्याने प्रितीन देवाल सेवा केल्या इद्या तनु मन धन तातूंत विशेष तनु त्या देहा गाय आस दिला रे मन ताजितले आजता आ देवस्थान सगळं पुरा गुड्ड्या वयर असतात इत्या आमगेन मन फुल्ल ते चोवन वता तावळे मन इतकी तो देव आमकां केदान पमता देवा मेळटा केदाना तावळे विंगड कळी लागना मागीर आत्तां जायना रे फोन वाजत न्हू मोबायल जाल्यार जाल्या नंतर वापस ते आमकां तेच खातीर मन तनु मस्त देवाल सेवा केल्या प्रितीन श्रद्धेन देवाल सेवा केल्या देवाल अनुग्रह प्राप्ती आमकां म्हूण केल्या आमी न्हय केल्या देवान तामगेल करान करेन या म्हूण ते म्हणली देवान दीन विशेष तुमी केलेले सेवेन देवान संतृप्त जावन प्रितीन आनी मुखार जाल्यार देवाल अशी सेवा करची तशी भाग्य देवान दिमकां मात्र न्हय खंयचे जे हांकां 10 वर्षां चातुर्मास अशें मेळ्ळें म्हूण दिसना बॉम्बे मेळ्ळा रे ना म्हूण सांगूं जायना कळ्ळें आनी नेक्स्ट बॉम्बेकच ते अजाप अशी प्राधान्य ते आमगेल वालकेश्वर बॉम्बे म्हूण न्हय ते माधवीन फामेल महाचैतन्य आसा वर्धेन फामेल महाचैतन्य आसा मात्र न्हय सुकृदेन स्वाम्याक अत्यंत प्रितीचे गांव तो कित्या स्वाम्याक हेच वर्ष स्वाम्याले 75 पंशी वर्ष जांचे थंयच आमगेल स्वाम्याक प्रिती आशिल्लो वालकेश्वरच आमकां कांय उण निना रे कित्या बेंगलोर आमचे जन येता आसतनी कळोवन तुका थंय कोणेय ना येयलेन मात्र आमकां केदान कितले होकी मोड जाता म्हणटा आमकां कित्या थंय कित्या थंय जाल्या हे हांगा जाल्यार विशेष बॉम्बे जाल्यार आतां 2004 आसा थंय हांगा जाल्लो सेवा मंडलान जाल्लो तशे हांगा 40 वर्षां म्हळ्यार 10 वर्षां देवाल चातुर्मास जाला विशेष ताच्यान देवान पेंटेक भर केल्या मुखार जाल्यार अशीच देवाल सेवा करून विशेश देवाल अनुग्रहा पात्र जमचे तशी देवान अनुग्रह कोरका म्हूण व्यासरपती नरसिंहाली तशीची पार्थसारथी कित्या देवाक पार्थसारथीक सहस्र कुंभाभिषेकान प्रारंभ केलें सहस्र पवमानान वेदव्यासाक मंगळ केलें तो वे विंगड न्हय एकूच तोच वेंकटरमण आमगेले सिद्धांता प्रकार तशी देवान ती केलेली सर्वय सेवा प्रितीन स्वीकार करून मुखार जाल्यार सेवा केलेली आनी तुमगेले मन हांगा कसली इच्छा आसा की इच्छांग इच्छा देवान चलाचून दिमकां म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून रबयतात
ह्या चातुर्मासाच्या शुभ संदर्भारी मस्त जनानं प्रितीनं आमगेल्या व्यास रघुपतील की पार्थसारथील की सेवा केलेले आसा. आमगेलें एक कर्तव्य म्हणलें करून आमी आमकां हे दिलें स्वाम्यान दिलें तसले एक जबाबदारी एक चंद करून निर्वहण करच्याक मस्त जनान आमकां सहकार दिलेलो आसा. तांतू हांव आतां ಕೆಲವು ಜನ ನಾವ ಪೈತಾ ದೈಕೋರ್ನು ತನ್ನಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತನ್ನಿ येवन देवालागी स्वाम्यालागी प्रसाद घेऊ का म्हूण सांगून हांव मागून घेता. डॉक्टर पी दयानंद पै एंड पी सतीश पै एंड फॅमिली. बाई बाई हांव आपयता तेजे एक जाऊ आपयता. दीपक भास्कर शणे मामानं आमकां मस्त रितीरी हो चातुर्मासो मस्त वैभवार जाल्ला. स्वाम्यान हांगा मस्त रितीरी प्रति एकल्यांक संतोष जावत तशी मस्त रितीर प्रसाद दिलेलो आसा. हाका पुराय हाका मस्त रितीरी स्वाम्याले मागशी राबून स्वाम्यांक मस्त तांगेले मना इच्छा आशिल्ली तशी हो चातुर्मास चलोवच्याक एक आधार जावन बेंगलोर काशी मठाक राबिल तसले दीपक भास्कर शणे हांणी बरीची तनु मन धन मात्र न्ही हांणी आमकां हो चातुर्मासांक बेंगलोरांत स्वाम्याल चातुर्मास वैभवार जावका गांव परगांवां दाखून जन येताची हांकां पुराय जनांक हांगा राबच्याक घर जावका म्हूण सांगून ताणें एक व्हड बंगलो घेतलो हांगा. तो घेवन तो सगळोची तांणी आमकां हे 5 म्हयने हांगा वास्तव्याक दिलें. ते मात्र न्ही थंय जावका जाल्यार तसलें पुराय वेवस्था त्या थंय आशिल्लें घरांत हंतुळकी इत्यादी पुराय घालून तें सुसज्जीत करून आमकां मेळचें तशें केलें. अशी मस्त रितीरी संस्थानांचे आतां चलचे तसले कार्यक्रमांक हांणी सहभागी जावन स्वाम्याल्या देवाल्या विशेष अनुग्रहाक पात्र जाल्ल्यांची हांकां स्वाम्यान एक काणी एक मेमेंटो दिवन तांकां कुटुंबीक अनुग्रह करता म्हूण सांगून सन्निधाना लागीं हांव मागून घेता.
अजित कामत तांकां हानी जलतिकिनी आमगेले हांगा चलचे तसले सर्व कार्यक्रमांत भास्कर शेणे मामालोटू आमकां सहकार दिलेले आसा तांकां तांगेले कुटुंबीकय सन्निधानान अनुग्रह कोरता म्हूण सांगून हांव स्वाम्या लागीं मागून घेता. प्रकाश पै एंड अनंत पै हैदराबाद हांगेले प्रसादो जनार्दन मामू हैदराबाद समाजाचे अध्यक्ष येयले आसाचे तांणी घेवन तांकां पावोका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. तदनंतर जी शेणै मामान तागेले कुटुंब समेत येवन स्वाम्या लागीं प्रसाद घेवका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. चेंपी उमेश भट माम हांगा मस्तरी तिरी आमगेले कमिटी आसून आमकां हांगा जेल तसले हे सेवेंत सेवा प्रति दिवस येवन स्वाम्याला देवाला सेव केलेले आसा. उमेश भट मामान येवन तांगेले कुटुंब समेत येवन प्रसाद घेवका म्हूण सांगून निमगून घेता. गुरुदत्त शानबाग मामाला पूत येयले आसा पुरब ताणें येवन प्रसाद घेवका. नंदगोपाल शेणे माम येनी तांगेले प्रसाद पावोका म्हण सांगिल्लें आसा. बी रविशंकर प्रभू एंड फॅमिली शाणदेवी शेणे माम शाणदेवा बी रमेश प्रभू एंड फॅमिली तशींच बी सतीश प्रभू एंड फॅमिली गुरुप्रसाद पै एंड फॅमिली पै इंटरनॅशनल आनी गांवांची आम कोणाक पेटयता म्हणलें तांगेले पर जेवण कोणें येयल्यार आसल्यार तांणी येवन प्रसाद घेवका म्हूण सांगून निमगून घेता. चेंपी नागेश भट माम आनी तांगेले कुटुंबाच्यान येवन प्रसाद घेवका. तदनंतर पी नरसिंह नायक हांगेले कुटुंबाच्यान येवन दैकोरन प्रसाद घेवका. एम गुरुदत्त प्रभू मुर्जे गुरुदत्त प्रभू जगदीश भंडारकार तागेले भंडारकार मामाला पूत येयले आसा ताणें मुखार येवन प्रसाद घेवका. श्रीनिवास कल्याण मंडप ट्रस्ट
गोपाळ माम दैकोरने येऊन प्रसाद घेऊ का. जगदीश चंद्र कामत के जे कामत ತಂಗೆಲೆ ಪುತ್ತಾಕ್ ಪೆಟೈ ತಾಮಳನೆ ದೈಕೋರ್ನು ತಾಣಿಯವನು ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆವುಕ. ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕಾಪು ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಣೈ. डॉक्टर एम जगन्नाथ शणै सुधीर शणैन घेऊन प्रसाद पवो का. बस तू घ्या. विश्वनाथ प्रभु एंड रवळनाथ प्रभु देवी प्रसाद स्टील. डॉक्टर वासुदेव प्रभु. जगदीश प्रभु. नितीन प्रभु दैकोरनो हांगेल प्रसाद घेऊन पवो का म्हूण सांगून हांव बॉम्बे देखून येयला तसले आमगेले गौडसारथ सत्सेवक समाज. गौडसारथ सत्सेवक समाज GSB महिला वृंद वॉलंटियर्स ऑफ बेंगलूर काशीमठ GSB वेलफेयर एसोसिएशन अनंतनगर. गौडसारथ समाज बसवनगुडी. डिवोटीज ऑफ बेंगलोर काशीमठ GSS क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. रघुनंदन कामत ತಂಗೆಲ್ ಪ್ರಸಾದು ದಿನೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮುಣ ಈ ಲೆಸಚಿ ತನಿ ಘೇವ್ ಕಾಮಣ್ ಸವನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೆತ್ತಾ. सुकृतेंद्र स्वामी तीर्थ स्वामी सेवा प्रतिष्ठान. हेलो बटनो हाँ गिरीश भंडारी वाशी. बी पद्मनाभ शणै. बी चित्रापै एंड सन्स. टी रामनाथ किणी. आई दिनेश शणै डोंगरकेरी दंडरंगडी. बी कमलाक्ष पै अलेऊर कमलाक्ष किणी. वेंकटेश भजना मंडली. डी गणपति कामत एंड ब्रदर्स.
अर्ला प्रकाश प्रभू, मंजुनाथ पै ममल प्रसाद, चंद्रकांत नायक, चंद्रकांत नायक, देवकी कृष्ण भजना मंडली, जीएसबी परिवार, जीएसबी नागरभावी विजयनगर, विक्रम राव एंड विनायक राव, बी अशोक पै, बी अशोक पै, हांगा आमकां वास्तव्य परगांव येयल्यांक वास्तव्य करच्याक आनी पुराय मस्त जनान आमकां तांगेलें घर आनी दिलेल्यान तांतू प्रमुख जावन हांव तावळ सांगला म्हणजे दीपक भास्कर शणै, तदनंतर उदय एल हरिदास एंड श्रीमती कल्पन हांणी आमगेले बलसे मामाले जामाय आनी धुव हांणी फुडें आमकां 93 चातुर्मास जेतना एक व्हड जाग आशिल्लो हांगा तो जाग दिल्लो त्या उडगासाक ह्या पद्दतीन तांणी येवन हो जाग दिल्लो आसा तांगेलें घर. गणपती हेगडे हांणी हांगेलें घर आमकां दिल्लें आसा. श्रीमती रेणुका एंड श्री अरविंद कामत हांगेल प्रसाद नरसिंह शणेन घेवका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. श्रीमती रेणुका एंड अरविंद कामत नरसिंह शणे संदेश शणै मामान जल्दी की तांगेलें घर आमकां दिलेलें आसा. पी.व्ही. नारायण किणी ह्या इतल्या आमकां हांणी दिलेलें तसलें सहाय केलेलें तसलें जाल्यार हांत मस्तें तूं आमकां आनीकय मस्त रितीरी आमकां फाटेबला राबून हांगा ह्या संस्थाना चातुर्मास अत्यंत वैभवारी करच्याक मस्त सहाय केलेलें तसलें यूथ ऑफ GSB आनी कांय अपेक्षा पावन अशी हांगा येवन आमगेले चातुर्मास सुरू जायत लागून आज वरक हांणी निरंतर जावन
ह्या लाईव्ह टेलिकास्टने दिवन हांगा जेवच्याक सर्व कार्यक्रम सगळे जगतीनाद्यंत पळत तशी अनुकूल करून दिवन सगळे समाजाक हो कार्यक्रम संस्थानांचे वैभव पळोवच्याक अनुकूल करून दिल्लें आसा. बँगलोर काशीमठ व्यवस्थापक समिती आणि सगळे बँगलोरचे समाज बांधव हांगा यूथ ऑफ GSBक चिरऋणी जावन आसाची आनी मस्त रितीरी हो कार्यक्रमांचे प्रसार करून मस्त जनांक गांव परगांवांत आशिल्ल्यांक विशेष जावन प्राय जाल्ल्यांक तांकां घरल्या बैसून आमगेले संस्थानांचो साल कार्यक्रम पळोवत तशी अनुकूल करून दिला. तांगेल्या मनाक एक संतोष समाधान मेळच्याक प्रमुख कारण जावन आशिल्लें. तन्निमित्त यूथ ऑफ GSBक आमी पुराय जना स्वाम्याला देवाला अनुग्रहाक आनी पात्र जावका मुखार जल्दिकिनी आनी स्वाम्याला देवाला सेवा विशेष रितीर करता तशें जावका म्हूण सांगून हांव स्वाम्या लागीं प्रार्थना करता. तशींच मुखार सुनी देव स्वामी हांकां मस्त रितीर अनुग्रह करोची संस्थानांचे प्रितीन सेव करता भाग्य दिवो म्हूण सांगून हांव व्यास रघुपती नरसिंहा लागीं पार्थसारथी देवा लागीं प्रार्थना करता. गुरुप्रसाद कामत कांजंगाड हाणें आमकां मस्त रितीरी सहाय केलेलो आसा. आगेलो प्रसाद करून रमेश मामान घेवन ताका पावोका म्हूण सांगून हांव निमगून घेता. त्या मात आतां प्रसाद घेता आशिल्लो रमेश मामू हाणें आमकां मस्त रितीरी श्रेया स्वीट्स हांगा संस्थाना दाखोवन झोलच्या प्रति एक कार्यक्रमांक ताणें प्रितीन संस्थानांचे सेव केलेले आसा. स्वाम्यान देवान हक्क जल्दिकिनी बरें कोरका मुखारसून जल्दिकिनी प्रति एक कडेन वचून स्वाम्याले देवाले सेव करतस मुखारी जल्दिकिनी प्रितीन सेव करतसन भाग्य रमेश मामा दिवका म्हूण सांगून स्वाम्या लागीं देवा लागीं प्रार्थना करता. राघवेंद्र भक्ता हो आमकां हांगा मस्त रितीरी आमकां वसरी जावका जाल्यार तसले वस्तू इत्यादीक ताणें प्रितीन ओट करून पटेलां संस्थानांचे मस्त रितीरी सेवा हाणें केल्लेली आसा. मुखारसून जल्दिकिनी आगेलकरान देवान स्वाम्यान मस्त रितीरी सेवा घेवं तशें जावो म्हूण सांगून प्रार्थना करता. व्यंकटेश भट उडपी मस्त हॉड रितीरी आगेल वयर जबाबदारी आसा. हक्का आनी बँगलोर काशीमठाक मस्त एक अविनाभाव संबंद इत्याक म्हळ्यार आमगेले मठांत सेक्रेटरी जावन विविध हाजेरी पोस्टारी स्वाम्याले मस्त सेवा केलेले तसले उमेश शर्मा माले कुटुंबेचो आमगेले पार्थसारथी देवाले उत्सवा बिंब इत्यादी करून आमगेले स्वाम्याले सेवा केला. तशींच मुखार जल्दिकिनी नेक्स्ट इयर तागेले वयर व्हड जबाबदारी आसा. तसलें ही जबाबदारी देव तागेलकरान समर्थ जावन निभायसुच्याक स्वाम्यान देवान ताका अनुग्रह कोरका स्वाम्याल देवाले अनुग्रहाक ताणें पात्र जाव तशें जावका म्हूण सांगून हांव स्वाम्या लागीं प्रार्थना करता. तशींच देव स्वामी तागेले पाठीबला राबोवची म्हूण सांगून हांव मागून घेता. Bangalore Sports Association हांगा चोलका जालें तसलें यो आमगेले स्पोर्ट्स इवेंट इत्यादी ऑर्गनायज करून आमगेले
चातुर्मासाक एक विशेष मेरुगू दिलेलं तसले बँगलोर स्पोर्ट्स असोसिएशन सदाशिव राधाकृष्ण नायक दिग्विजय वेळारी आमकां हांणी मस्त रितीरी आमकां पाठीबला राबोवन आनी मस्त सहाय केलेलो आसा. स्वाम्यान देवान हांकां अनुग्रह कोरका मुखार सुंजल तिकीनी आमकां आनी संस्थानांक मस्त रितीरी हांगेल सेवा मेळटा तशी स्वाम्यान अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून मागून घेता. सुधीरा सूर्यकांत प्रभू टेंट हाऊस सूर्यकांत प्रभू टेंट हाऊस अन्य जल्दी की दिग्विजय वेळारी आमकां मस्त रितीरी राबोवन गणेश शानबाग आनी आमगेले देवस्थानांक तांगेले कुटुंब वर्गेन मस्त सेवा केलेले आसा. गणेश शानबाग आनी कुटुंब वर्गार ಒಟ್ಟು येवन प्रसाद घेवका म्हूण सांगून हांव नेमून घेता. अशी आमकां हो चातुर्मासो देवालय स्वाम्यालय वैभवाक
चंदायर करत तशी सहाय केलेलं आहे आम्ही मस्त जनांक तुमकां आभारी जावन आसाची सगळे समाजानं आमकां सहकार दिलेले सर्व समाज बांधवांक हांव कृतज्ञता अर्पण करता तशेंच सन्निधाना लागीं मागून घेता ओका चातुर्मासांतू कसलीय नमणारी चड उणें जाल्लें आसा मनुश्य मात्रान आमी केलें तसले सेवेंतू आमी करची कामांतू स्वाम्याले देवाले वैभवाक स्वाम्याले मनांक कसलेय दुख्ख नासलें तिकीनी आमकां सगळे समाजाक क्षम कोरका विशेष जावन काम केलें तसले सर्व कार्यकर्त्यांक ते मात्र अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून हांव मागून घेता तवळी हांवें सांगिल्लें सुकृतेंद्र सेवा प्रतिश्ठान तशेंच जगन्नाथ कामतमामान मस्त रितीरी संस्थानांत सेवा केलेले आसा आनी केलेली सेवा स्वाम्यान देवान स्विकार कोरका तशेंच कामतमामांक अनुग्रह कोरका मुखार जाले तिकीनी जगन्नाथ कामतमामांक देहा आरोग्य मना समाधान दिवन स्वाम्याले देवाले प्रितीन सेवा करता भाग्य दिवन अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून हांव मागून घेता